देव बरो दीस मागता मोगाचनो भोव सोबीत दिसा पावसाच्यो थेंबे थेंबे पडटा आसतना आमच्या आंगारी ते पडल्यात आनी आमकां इल्लें थंड भोगलां आनी आयचें वातावरण एकदम थंड आसा मलगड्याचो दीस मलगडे म्हणटना एक अमूल्य रत्न कित्याक म्हळ्यार आमच्या सगळ्या जिवितांत मलगड्याची दया मिसांव तांचें तकणांतली ती पुरासान लिपुल्ली आनी एका कुटुंबा खातीर जरयल्ली ती वाट मुस्त आसा आनी तांचो वर्सांत एक पावटी उडास काडचो सांगाता मेळचें आनी तांकां अभिनंदन पाठोवचें हें आमच्या रियेकल्यांचें कर्तव्य जावन आसा असले ह्या बागी दिसा जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मानाचो आनी गौरवाचो स्वागत मागता. येदोळस तुमकां उरुपान भरलां सपना सालडाणान आनी आतां हें सोबीत कार्य उक्तावण करता हांव आनी येदोळस मानाची व्यक्ती हांगासर आमच्या ह्या हॉलांत पावल्यात तांकां वेदीक आपोवंक हांव संतोश पावतां. वेळार सहकार दिवचो सांगात दिवचो आनी आमकां पाडतापणो मुखार वच म्हणचो आमचो विघार आमचो आत्मीक निर्देशक मनादीक बाप जेम्स डिसोजा आमचे संगी आसात तांकांय ह्या वेदीक हांव स्वागत करतां. तशेंच मानेस्त विल्फ्रेड आल्वारीस अध्यक्ष कॅथोलीक सभा सिटी वराडो मनादीक बाप चेतन कापुचीन संपन्न व्यक्ती मनादीक बाप अश्विन डिसोजा सहायक विगार मानेस्त चार्ल्स पायस उपाध्यक्ष पिरगज गवळीक परिशद मानेस्त रॉवेल मोंथेरो कार्यदर्शी पिरगज गवळीक परिशद तशेंच मानेस्तीन आलिस पिंटो कार्यदर्शी कॅथोलीक सभा ओमांजूर हांगा सुमेस्तांक कॅथोलीक सभेचो ओमांजूर घटकाचो अध्यक्ष मानेस पॅट्रिक लोबो आनी वेदीक आपण हाडिचे म्हूण हांव कालती विनंती करतां. देव आमचो बाप आमकां कितें जाय तें सगळें तो दिता त्या खातीर आयच्या दिसा आमकां आयचो दीस पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिया. फाटल्या सर्व दिसांनी तो आमची जतन करतालो आमचे सांगात आसून आमकां कुरपेन भरुल्ल्या की अर्गां दिवन एक मोटवी मागण्या विधी हांगासर चलोवन व्हरता. ह्या मागण्या विधीन तुमी वांटेली जावचें. त्याच वेळार हांगासर एक सुको रूख थंयसर तुमकां दिसता त्या रुखाचेर आमी थोडे खोले घालून त्या खोल्याचेर भोव सोबीत उतरां बरोवन ते आमी चिटकायतले आनी ह्या वेळार ही मोटवी मागण्या विधी चलतली. ह्या मागण्या विधीत तुमी वांटेली जावचें. त्या खातीर मालगडे तुमी आसात म्हाका एक दोग जाण तुमी मुखार येवन एक उतरां बरयल्ले ते कागात त्या रुखाचेर चिटकावंक तुमी मुखार येवचें आनी एक भोव मधुर घडी देवाची ससाय मागची आनी आमच्या जिवितांतली हर एक घडितां ह्या वेळार आमी उडास करया आनी फुडली जिणी जियोंक त्याच देवाची कृपा आमी आशेवया. त्या खातीर हांव विनंती करतां वेदीर आशिल्ल्या सर्वांनी हे एक उतार तुमी त्या रुखाचेर त्या फांट्याचेर चिटकावचें आनी ते फांटो जिवाळ करचो अशी म्हजी आशा. त्या खातीर आमी एक घडी भर उबे रावया देवाची ससाय मागोवया एक गिता द्वारे. ह्या उतरां अशीं बरयल्यांत मोग दया समाधान बोगसाणें समजोनी बरेपण शांती सोंसणीकाय कलतेपण देवभिरांत आनी संतोश. दयेकरून विगार बापांनी पयले वचून ती आतांत आसली खोलो चिटकावचो
आनी ह्याच वेळार आमी एक गीत गावया पवित्र शब्दाच्या उजवाडान आमकां समेस्तांक कळीत आसा आमी समेस्त हें गावया हें सोबीत कंथार पवित्र शब्दाच्या उजवाडान आमी चलया संवसारान पुष्टी जावं जिविता काणान चलया संवसारान एका ताळ्यान सरया आमी मुखार सतानितीचे वाटेन नीट चलोवंक सोम्यादी आधार शांत समाधानान संतोषानी दूख घेवून आमी चलया संवसारान कश्टा मोदे भर वचून चलया संवसारान एका ताळ्यान सरया आमी मुखार सदानितीचे वाटेन नीट चलोवंक सोम्यादी आधार शांत समाधाना मोग दया समाधान बोगसाणे समजोनी बरेपण शांती सोंसणीकाय खालतेपण देवभिरान संतोष हे सगळे आमच्या जिणेंत ही उतरां आमकां परिचीत आमच्या जिवितांत हर एका वेळार हे घडचे विशय हे सगळे विशय बसून आमचें जिवीत रुता जाता आमी एकामेकाक मोग करूंक जाय दया दाखोवंक जाय समाधानान आमचें उलोवणें आमी उलोवंक जाय एकामेकाक बोगसूंक जाय आमची समजुनी वाडोवंक जाय एकामेका थंय बरेपण दाखोवंक जाय शांती समाधान राज करूंक जाय सोंसणीकाय आमची कर्ण घेवंक जाय खालतेपणान आमचें जिवीत मुखार चलून व्हरूंक जाय देवाची भिरांत आमच्या काळजांनी रोंबोवंक जाय त्या वेळार आमकां संतोष जातलो समाधान मेळटलें इस देवाची खुशी आनी असल्या एका देवाच्या सक्तेन आमचें जिवीत बांदून हाडया आमकां दिल्लें मिसांव बरेपणी एकामेका थंय वांटून घेवंक आमी शिकया आनी आमचें जिवीत त्या वेळार देवाच्या कृपेन नंदन जातलें इस आम्हा समेस्तांची आशा जावं दी देव बरो दीस दिवं सर्वांक मलगड्यांचो दीस आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक स्वागत करूंक हांव संतोश पावतां आयच्या ह्या कार्याची संपळमळी वक्ती जावन आमचे सांगात आसात बाब चेतन लोबो तांचो अमूल्य वेळ आनी थोडी माहीत आमचे सगळे वांटून घेवंक हांगासर आयल्यात फादर तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो स्वागत आमचे सगळे आसात आमचेच फिरगेजीचे मोगाचे विगार आनी आमचे विगार वार बाब जेम्स डिसोजा फादर तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत आमचे सगळे आसात कॅथोलिक सभा वाराडेचे अध्यक्ष मानेस विल्फ्रेड अल्वारेस तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत आमचे सगळे आसात आमचेच पिरगजेचे उपाध्यक्ष मानेस चार्ल्स पायस आनी कार्यदर्शी मानेस लॉयल मोंतेरो तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता सेक्टर सगळे आसात आमच्या घटकाचे कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष मानेस पॅट्रिक लोबो तुमकां मोगाचो स्वागत वेदर आशिल्ल्या सर्वांक घटकाचो अध्यक्ष फूल दिवन आतां स्वागत करतलो मलगड्यांच्या दिसा आमच्या आपोवण्याक फाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी मोगाचो मानाचो स्वागत सर्वांक स्वागत तुम्ही मौन प्रेक्षक जावन बसल्यात गे
त्या मधुर घडयो साकोण आसात. ताळयो दिया. ताळयो एक्चुअली आमकां एक्सरसायज जाता जिवाक. प्रदेश मंगळूर सिटी वारेडेचो अध्यक्ष आमचे संगी आसा मानेस्त विल्फ्रेड आल्वारीस देखून तांची बोगडां ह्या वेळार ते उसारतले. न्हू तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. वेदीर आसल्या सर गण्य व्यक्तीनो तशेंच वेदी मोगार आशिल्ल्या सर म्हज्या मोगाच्या मालगड्या मनशानो मालगड्या व्यक्तीनो तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. भोव आपुरबायेचो दीस, भोव संतोश भरिचो दीस, मालगड्यांक सांगाता घालचो दीस तो जावन आसा. कॅथलीक सभा मंगळूर रेजिस्टर्ड वामंजूर घटकान तुमचे खातीर आयोजीत करून दवरलो. त्या देखून पयल्यान पयलें कॅथलीक सभेच्या सर कारभाऱ्यांक हांव वाराड्या तर्फेन अभिनंदन पाठयतां. आज वाराड्याच्या तुमच्या घटकाच्या फिरगजेच्या सक्कड मालगड्यान तुमकां सांगाता हाडलां. पळयता खुशी जाता. इतले जाणां मालगडी आमच्या मदगांत आसात आनी खंडीत जावन तुमकां पळोवचीच एक आमची दादोसकाय आमची ते आमच्या दोळ्यांक मेळचो तो उल्हास तशेंच मोतीक मेळचो तो उल्हास आनी संतोश. कित्याक मालगडेन जावन आसात आमच्या समाजाचें भोव आपुरबायेचें दायज. खंयच्या कुटुंबांत मालगडी आसात त्या कुटुंबांत सगळें वातावरण सारकें आसता. कितें आमी सांगल्यार मालगड्यांनी जें कितें तांणी भावार्थ जियेल्यात तसो भावार्थ तांच्या पिळगे मुखार दिवन आसात. आनी अशें आसता आज हांगासर चिंता लगभग 250 जाणां तुमी मालगडी हांगासर आसात. खंडीत जावन तुमकां तुमच्या सबारसान तुमकां भलायकी बरी ना जावंक पुरो, सबारसानाक तुमकां दुसरे कार्यक्रम आसले जावंक पुरो, पूण जाल्यारय तुमी मोग दवरून आयच्या दिसा सगळे वामंजूर फिरगजकार सांगाता मेळचे म्हणल्यार उद्देशान तुमी सांगाता जमल्यात. तुमकां समेस्तांक परत हांव अभिनंदन पाठयतां. हें कार्य आयोजीत केल्ल्या कॅथलीक सभेच्या सर कारभाऱ्यांक विशेश करून अध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सक्कड सांद्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. तशेंच तुमकां ह्या कार्यांत आयच्या दिसा दनपार म्हणून तुमी हांगा सांगाता करसितात. हो तुमचो दीस जावं दी फळदायक, जावं दी आशादायक आनीक जायते मालगडेचे दीस पळोवंक तुमकां सगळ्यां फावो जावन मागता आसतना ऑक्टोबरच्या 15 तारखेर आमच्या वाराड्या कॅथलीक सभेचो सिल्वर जुबिली इयर हांगासर चलचो आसा. सभांगणांत सभास्थलांत चलचो आसा. तुमकां समेस्तांक हांगासर आसल्या सगळ्या मालगड्यांक तशेंच सगळ्या फिरगजकारांक मोगाचें आपोवणें आमच्या ह्या वाराड्याच्या जुबिलेवाक तुमकां आपोवणें दिता. तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्याक हजर जावन कार्य तुमी सुदारून वरीत जाय आनीक तें कार्य तुमी आमकां यशस्वी करून दिवचें तुमचे लागीं विनंती करता. हाची इन्विटेशन हांगासरच आसा मोगाचें तुमकां समेस्तांक परत मोगाचो स्वागत. तुमच्याच फिरगज जावचे कार्यक्रमाक व्हडा संख्येन ह्या कार्याच्या आखरेक सगळ्यांक जेवणाची वेवस्था आसली समेस्तांक देव बरें करूं. विकार बापू आमकां हर एका वेळार सांगात दिवन आसतात, खंयच्याय कार्यक्रमाक प्रोत्साह दिवन आसात. तांचे तावन भोव अमोलीक उतरां ह्या वेळार. मालगड्यांच्या ह्या दिसाक उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांत वेजीर रसरसच्या मानादेक बाप तशेंच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगज गवडीक परिशद वाराड्याचो कॅथोलीक सभा अध्यक्ष मानेस्त विल्फ्रेड तशेंच कॅथोलीक सभा अध्यक्ष कार्यदर्शी सर उदेदारानो आनी हांगासर हजर आसच्या सर मालगड्या बाबा भयणीनो. विगार कित्याक पयलें उलयता गी म्हणून तुमच्या मतींत एक सवाल उपजला जाल्यार म्हाका 10:05 कुलशेखर पवाची सांवेशान पावलाची 90 वर्सांचो संभ्रम मिसाच्या बलिदानांत थंयसर प्रधान याजक जावन हांवें पावोवंक आसा. त्या देखून पयलेंच हांवें विचारलें 2 शब्द म्हाका उलोवन हांव फुडें वेतां म्हणून. ह्या दिसाक मालगड्यांच्या जायती तयाराई आनी चिंता आटयलां आनी ह्या चिंतपान आनी तयारायेन आनी दिल्ल्या आमंत्रणा मारिपात वर्सांक्यान 65 वर्सां वयलीं तुमी हांगासर आसात आनी एक वर्सा हांव तुमच्या मेळींत मेळटां. हे फावटी 1 वर्स उणें आसा नाजाल्यार ह्याच वरा तुमच्या मेळींत हांव मेळटो आसुल्लो. आमी सगळीं म्हातारी जाल्या प्राय जाली
पूण आमची नात्रां आसात तांकां आब म्हणूंक येना आतां कित्याक म्हळ्यार तांची आवयो माम या मावशी आकयो म्हणटना ही तेंचो म्हणटात आनी थोडी म्हणटात अंकल आंटी अशें म्हणटा आसतना प्राय थोडे फावटी जाल्ली कळना आनी ती कळोवंक नजो कळ्ळी जाल्यार आमी तिशीनच गेल्या म्हण जालें त्या देखून प्राय जाली म्हणून आमी तें चिंताप मतीन दवरिनासतना आमी आणकी तरणाटेच म्हणलें चिंताप मतीन दवरलें जाल्यार सुटसुडीत आसतलें हांव भलायके बरीत आसतलें हांव आनी कुटुंबांती आणकी तो वावर कितें करून आसलें हांव ल्हान व्हड तो करूंकूच आमी फुडें वेतले हांव त्या देखून कोणशाक पडल्यार चिंता पाठोवन असल्या संगतींनी खंडीत जावनी थंय आमकां प्रायज जाली म्हूण कळटा पूण प्रायज जाली म्हणून कळोवंक नजो तरी आज परत्यान तुमकां सुटसुडीत करच्याक हांगासर आपोवणें दिलां आनी येदोळूच स्वप्नान तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक सुटसुडीत केलां कोंबो थंयसर कसो आसा म्हणलें विश्लेशण केलां सोंसो कशें ताचेर नाकार तोंडार माथ्यार आनी थंयसर मूस बसता असलें आनी ताचे उपरांत आणकी कार्यक्रमां तुमकां आसतलीं मिसाचें बलिदानी प्रत्येक तरान आसतलें चटवटिके बरीत हो दीस आयचो तुमकां आयलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव उल्हासितां आनी सांगत आस भलायके बरीत जिवीत फुडल्या दिसांचे तुमकां मालगड्यांक समेस्तांक मागता कातोलीक सभेक अभिनंदन पाठयता ह्या कार्या फाटल्यान वावूंट आसा मेहनत आसा जायतो खर्च आसा हें सगळें कितें आसा भोव अपुर्बायेन तांणी जमत ह्यो चलोवन आज मांडून हाडलां त्या देखून आमच्या मालगड्यांतय अभिमान दवरून हे कार्यक्रम मांडून हाडलेल्या कातोलीक सभेच्या अध्यक्ष कार्यदर्शी उदेदारांक आनी सांद्यांक तुमकां अभिनंदन पाठयता सांगत आसत सर बरें मागता हाका कार्यक्रमा फाटल्यान एक हात मात्र आमी पेटल्यार पेटयल्या थंयसर ताळयो पेटोवंक उपेग पावना दोनी हात आमकां गरज आसात आनी हे दोनी हात जावन आसात ह्या कार्यक्रमाक तुमी आयलेलीं मात्र न्ही कार्यक्रमाक खर्च आनी ताका वावूंट आसा ताका आदार दिल्ल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फिरगेचे तर्फेन कित्याक तांचो त्याग आसा सॅक्रिफीस आसा तुमचे विशयान आमचे विशयान मालगड्या विशयान चिंतून हे कार्यक्रम मांडून हाडी जायी आनी आमी तुमचो सहकार दी जाय आमचोय त्याग आनी तो आसा जाय म्हणून त्या देखून आज तुमकां बरें मागता आसतना खंडीत जावनी तुमी जायती कुटुंबा खातीर मेहनत काडल्या वावूंट काडल्या कुटुंबा खातीर तुमचें जिवीत तुमी झरयलां तुमकां कुटुंबांत तो मोग आज मेळटा थोड्यांक मेळना कितेंय जावं पूण तुमचे थंय आमी अभिमान पावता तुमी काडिल्ल्या त्या मेहनतीक वावुंटीक कुटुंबा खातीर तुमी झरयल्ल्या तुमचे हात पांय तकली तुमी आटयल्या आनी सबार रितीनी आजुनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक तशेंच भुरगीं जाताना नात्रां गांवांत आसलीं थंय परगांवांत वचून तीं कामाक वेता आसतना थोडी सेवा दिवन आसात गांवांत आसलेलीं कामाक वेताना तुमचीं भुरगीं त्या नात्रांक तुमी हाजी पळोवन ती सेवा दिवन आसात देखून तुमचें तें आसा तें बरें मन ह्या सगळ्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं हें कार्यक्रम भोव आपुरबायेन पुंदरून वचूं आनी संतोश प्रीत करून सुटसुडायेन तुमची जिणी तुमच्या कुटुंबांत जिवंक तुमकां आदार जावं म्हूण आशेवन म्हजी उतरां अखेर करता देव बरें करूं आमच्या हो मंचरांत भोव अपुरबायेन एका वेळार एक मुखेली जावन परजळचो आमच्या फिरगस परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन आतां ह्या वर्सा ह्या अवध्येक विंचून आयिल्लो भोव तालेंतवंत युवकांक देख जावन परजळचो मनेस्त चार्ल्स पायस आमचे संगी आसात आनी ते ह्या वेळार
भोव मोलादीक संदेश दितले. देव बरें करूं. मनीस रोशन कामात तुका मोगाच्यानो वेदीर आशिल्ल्या हांगासर ह्या जगबाग पद चेतन आनी कातोलीक सभेचे अध्यक्ष कोळीप्रेचो कार्यदर्शी आनी तशेंच कार्यदर्शी आनी म्हज्या मोगाच्या मलगाड्यान तुमकां पळयत आसतना आज व्हरतो संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुमी दाखयल्ल्या वाटेन आमी चलोन आसाव आनी तुमी काडिल्ल्या मिनतेचो फळ आज आमी जोडून आसाव. हांगासर देवान तुमकां दिल्ल्या विशेश देण्यांचो भरपूर उपयोग करून तुमी तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या समाजांत वाड्यांत तशेंच फिरगजेंत दिल्ली सेवा आज निजाकी होगलिकेची जावन आसा. म्हाका केदाळाई संतोश जावचो फिरगजेचो उपाध्यक्ष स्थापक उपाध्यक्ष मनेस्त विक्टर पिंटो ताचे संगी वावर करचो हांव कार्यदर्शी जावन ताचे संगी वावर करचो एक सुयोग म्हाका मेळिल्लो जावन आसा. केदाळे विस्तार उतरां अनभोगाची आनी आमकां त्या वेळार हांव युवक जावन आसलो आमकां उमेदीन भरताले. तशेंच हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक पळयत आसतना आमकां तुमी उमेदीन भरतात, आमकां तुमी आशिर्वादांनी भरतात आनी सदांच आमची पाठ तापड न्हू मुखार वसा म्हूण सांगून आमकां सांगतात. देखून तुमकां हांव वर्त्या अभिमानान तकली बगावन देवाची विस्तार आशिर्वादां सदांच तुमकां तुमचेर लाभून दी म्हूण सांगून हांव आशेतां. मोगाच्यानो आमी भुरगे आसतना हाऊ ओल्ड आर यू म्हूण सांगून आमकां विचारतात. हाऊ ओल्ड आर यू आनी ती प्राय जाली म्हणटा आसतना मलगाड्या मनशांक हाऊ ओल्ड आर यू म्हूण विचारतात, हाऊ यंग आर यू म्हूण विचारतात. कितले तुमी तरणाटे आसात म्हूण सांगून. कित्याक प्राय 60 आनी 5 या 60 ती एक नंबर, ती 65 70 75 80 ती एक नंबर. पूण 90 वर्सांचो व्यक्ती एक तरणाटो जावन आसता आनी हेरांक तो उमेदीन भरता. आमी आमच्या जिवितांत मस्त असल्या मलगड्या व्यक्तींक पळयलां आनी तांचे तावन आमी प्रेरण जोडलां. देखून हांव परत एक फावटी हांगासर जमलेल्या सर्व मलगड्यांक बरें मागता. तुमची मागणी, तुमचो प्रोत्साह, तुमचें बेसांव सदांच आमी आशेतां आनी तुमकांय आमकांय सदांच बरेंच जावं दी सांगून आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मनेस चार्ल्स पायस तुमच्या मोलादीक संदेशा खातीर देव बरें करूं. मोगाच्यानो हांगासर वेदीक कार्य सोमता. वेदीचेर आशिल्ल्या मनेस पॅट्रिक लोपो अध्यक्ष कातोलीक सभा ओमंजूर घटक, मणदिबाब जेम्स डिसोजा विगार कामेली सांजे पिरगज ओमंजूर, मनेस विल्फ्रेड आल्वारीस अध्यक्ष कातोलीक सभा सिटी वाराडो, मणदिबाब चेतन कापुचिन संपन्नबूल व्यक्ती, मणदिबाब आयवन अश्विन तांकांय देव बरें सहायक विकार, मनेस चार्ल्स पायस उपाध्यक्ष फिरगस गवळीक परिशद, मनेस रॉवेल मोतेरो कार्यदर्शी फिरगस गवळीक परिशद, मनेस आलिस पिंटो कार्यदर्शी कातोलीक सभा, तशेंच कार्याचो संचालक मनेस्त स्टॅनी कुटिना आनी सर्व आयोगाचो संचालक मनेस्त अनिल पिंटो. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्य तुमी सोबीत तरान आमकां तुमचो सांगातपण दिला त्या खातीर आमी आभार आसाव. कातोलीक सभा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पयलें जावन सेवाक वचता आमी, आतां परतून थंयत सेवाकाच्या बगलेन ते येवन रावल्यात. आतां सेवाकाचे डिरेक्टर जावन आसात ते प्रेसाचे माणादीक बाप चेतन लोबो कापुचीन म्हळ्यार तांच्या लोबाचेर कळटा. कारकोळ फेस्ताक येताना ते मस्तू तांकां पळोवंक मेळटाले. तांचो वस्त्र तांचो नेसाण इल्लेशी बदलावन आसली. तुमकां तांची परिचय करचे खातीर सांगून आसा. पळयल्या तुमी कारकोळ आल्तारीर आसताले ते कारकोळ. उडुपी डायसिसीचे
संपर्क अधिकारी जावन ताणें सुमार वर्सां सेवा केला कित्याक म्हळ्यार ते तालेंतवंत एक येसाक देवाच्या बेसांवांनी ते समाजींत सबार तरांचे ते मिसांव करून आयल्यात सबार जाणांक ते शिकोवन दिल्यात भोव अपुर्बायचे शर्माव दितात आनी आज ते ह्या तुमच्या मलगड्याचे दिसा तुमचे संगी संपर्क करून तुमचे लागीं उलयतले आनी तुमची बोगणां आनी तांची बोगणां हांगासर वांटून घेवचो वो मधुर घडी. म्हाका आत्तां सांगलें हांगा आसले पुरा 65 वर्सांच्या वयले म्हणून. हें आयकतनाच म्हाका एक व्हडलें कन्फ्युजन म्हज्या मतींत आयलें. मागीर हांव हांगा भितर आयलो कित्याक म्हळ्यार सर्वांक माया मोगाचो स्वागत म्हण आसा तशें हांव आयिल्ल्या सगळ्यांकी भुरग्यांकी हर एकल्याक भितर खाण घेतात म्हणलें धैर्य मेळ्ळें. 65 वर्सांच्या वयल्यां कडेन उलोवंक म्हाका कित्याक आपयलां म्हणलें हें म्हजें कन्फ्युजन. फस्ट तुमकां एक क्विज जाता. तुमचे पैकी अंदाज घालच्यांत बारी हुशार आसात तुमी. हांव तुमच्या पंगडांत मेळटांगी नांगी म्हणून तुमी आतां सांगाचे. कितले जाण म्हणटात हांव तुमच्या पंगडा तुमचे पैकी एकलो म्हणून. कितले जाण म्हणटात बारी बरें बारी बरें. कितले जाण म्हणटात हांव तुमचे पैकी एकलो न्हय म्हणून. कोण न्ही म्हणना. एकली दोगां तेका आसात 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 आसात. उरलीं पुरा मुरने पार्टी न्हय गे. वय म्हणोंकी जायना न्हय म्हणोंकी जायना तांतू आसात. आमकां विदेशांत युरोपांत आसतना तांणी एक तमाशे करचे. तुमी इंडियन्स तुमकां एक संवय आसा. आमी युरोपाचे वय म्हळ्यार अशें म्हणटा न्हय म्हळ्यार अशें म्हणटा. तुमचे इंडियनांत एक थर्ड रीत आसा. अशें म्हणटात अशें म्हणटात अशें म्हणटात. हे अशें म्हळ्यार कळलें म्हणून कोणा आयकी कळना. आतां तुमी मदल्या पार्टीचे आसले पळय आं खंयच्या कुशीन निसरोंक जाता त्या कुशीन निसरया म्हणून तयार आसात. तर आतां हांवें तुमचे जावन लिपयिल्लो रहस्य ह्या गोट तुमकां हांव सांगतां. हांव ह्या वर्सा आमचो प्रधानमंत्री मोदीचो भारी व्हडलो अभिमानी. तर म्हजी प्राय कितली सांगा. कोणी ना 73 आनी कोण. आमकां चड वेळ ना. आतां परतून एक सांगता आनी एक हिंट दिता तुमकां. आमच्या प्रधानमंत्रीच्या हृदयाची विस्ताराय कितली. 56 इंच. आतां म्हजी प्राय 56. तशें जावन तुमच्या मेळ्ळीं. हांव कित्याक कन्फ्यूज जालो म्हळ्यार 65 कन्फ्यूज करना अशें हांवें 56 म्हणल्यार 65 म्हूण काण गेलें की आमचो पॅट्रीक लोबो खंय आसा ताणें म्हणून म्हाका कन्फ्यूज जालें. त्या देखून एपियरन्स इज डिसेप्टिव्ह हें पयलें लिसांव आज मलगड्यांक. एपियरन्स इज डिसेप्टिव्ह म्हळ्यार जें कितें पळयतात तें नीज गजाल न्हय. नीज गजाल ताच्या फाटल्यान आसा. आमी कितले जाण मनशाक पळोवन मेस्तांव. बरो सूट घाल्यार वो व्हडलो सरदार ताणें 200 रुपया भाड्याक सूट हाडुलो खबर ना. मनशाक पळोवन मेसचें पळय ती आमची एक वायट संवय. त्या देखून हांव हांगासर आसा. म्हाका बेजार ना. खंडीत जावन तुमच्या संगता आसूंक म्हाका संतोश. कित्याक तुमी एका लेखार सबार जाणां म्हजी माय बाब आसले बरी. कित्याक म्हळ्यार 56 वर्सांनी म्हाका 1 वर्स जाताना म्हजो बाब सर्गाक गेलो. 55 वर्सां जालीं. आनी फाटल्या 22 वर्सांत हांव माय सरली ती सांगाताना. त्या देखून हांगा तुमच्या सांगाता ह्या सकाळीं थोडो वेळ सारूंक संतोश. आनी हांवें कांयच ऑब्जेक्शन करनासतना आमच्या मानेस्त पॅट्रिकाक सांगलें हांव येतां. कित्याक हो एक दादोसकायेचो वेळ.
आतां हांव तुमकां एक ल्हानशें रहस्य सांगता हांव गुटाची गजाल एक व्हडलो सिक्रेट तो सिक्रेट कितें म्हळ्यार हांवें दिसा मदें कितले बोटी जाता आनी इवन थोडे फावटी रातीक कितले बोटी जाता तितले फावटी ताळयो पेटच्यो दिसाक कसलेंय फंक्शन आसतना कोणाय की उल्हास पाठयतना ताळयो पेटच्यो रातीक जळारींक मारूंक ताळयो पेटच्यो सांजेचे आनी रातीक जळारी आमचे इजयतणे जळारी मस्त एक सिक्रेट आसा सिक्रेट कितें म्हळ्यार म्हज्या काळजाक एक स्टंट घाला कितें म्हळ्यार काळीज आसकत म्हजी आखय म्हणटाली काळीज म्हणलें आसा पळय एक ग्लास आसले बरी एक फावटी फुटल्यार तें सारकें करूंक जायना आमचे पैकी 6 जाण आसतीत काळजाचे समस्या आसले काळजाच्या समस्याक भोव बरें वखद खंयचें कोत्ताय ताळयो पेटचें पळय सक्कडी जोरान ताळयो पेटा पूण आमचो करावळीचो लोक आसा पळय एकदम सुराती ताळयो पेटच्यान बारी पाटी त्या देखून वो गुट तुमकां सांगलो ताळयो पेटच्यो म्हळ्यार हें फकाणां न्ही म्हजी थियरी न्ही तुमी दाक्तेरा लागीं विचारा ह्या ताळयो पेटच्याक आनी काळजाक नीट संबंद आसा ह्या ताळवेताव न्हू काळजाक नीट संबंद आसा त्या देखून दिसाक कितले फावटी ताळयो पेटोवंक जाता ताळयो पेटा घरा भितर ताळयो पेटा घरा भायर मार्ग गारयतना एक ताळयो पेटी नाकात एक तर रिक्षा गारयता ना तर कोणगी म्हूण चिंतात तुमकां ह्या प्रायेर ह्या आबा कोटली मागीर कितें वेसो काल कोण ताळयो पेटा रस्त्यार तुमकां कोत्ता टोल गेटी कडेन बरो रावून आसतात थोडी तांचे विशयान वायट म्हणचें न्ही काली एक तमाशाचो विशय पयलो दुसरी जागवण तुमकां कितें म्हळ्यार दुसरी जागवण ही एक भाशणकार आसलो खंय न्ही एक पाद्र्याप म्हणया एक पाद्र्याप आसलो खंय ताणें हर एक पावटी शर्माव आरंभ करतना 5 मिनटांनी एकलो सीदा उठोवन भायर वतालो पयल्या आयतारा पळयलें दुसऱ्या आयतारा पळयलें तिसऱ्या आयतारा पळयलें वो 5 मिनटांनी भायर वता चवथ्या आयतारा ह्या पाद्र्यापाक भारी बेजार जालें त्या मानेस्ताच्या पत्नीक आपोवन सांगलें हांगा हे बाये ओ तुजो घरकार म्हाका कित्याक अशें इन्सल्ट करता हांव शर्माव स्टार्ट केल्ल्या 5 मिनटां भितर भायर उठोवन वता ताका ती म्हणाली सायबानो ते केशे बक्षीजे म्हज्या येजमान्याक ताका एक न्हिदेंत चलची संवय आसा त्या देखून ताका इल्लेशें तुमी बक्षिया हांगासर एक अर्द वर 1 वर बसतना कोणाय की ती संवय आसल्यार म्हाका तिगे बक्षिया कित्याक बसून आयकुवचें इल्लें कश्टांचें उलोवचें बारी सुलाभ आमकां पयलें तें कळनातलें इस्कॉलांत आसतना आमचे लेक्चरर मास्टर लांबायक उलोवन येताले सेमिनरींत आसतना प्रोफेसर उलोवन येताले बसून आयकुवचें कितलें कश्ट म्हण तांकां गोतूनातलें आतां आमकां कळटा कितले कश्ट ते म्हणून तर सड्ड वेळ तुमचे लागीं उलोवंक ना फकत तुमचे लागीं वांटून घेवची रॉकेट सायन्स म्हजे कडेन कांय ना तुमकां कळीत नातलें कितेंय सांगोंक म्हजे लागीं ना कित्याक म्हळ्यार तुमचे पैकी 85 वर्सांचो कोणी आसा जाल्यार ताका प्राय 85 वर्सां 60 वर्सां ताचो अनुभव गो 85 वर्सांच्या मानेस्तिनी लागीं वर्सां आसची 25 ताचे लागीं आसचो अनुभव गो 60 वर्सांचो त्या देखून त्या 60 वर्सां वयर सांगोंक म्हजे लागीं कांय ना कित्याक हांव आतां काली 56 मात्र कोणाय लागीं कांय ना त्या देखून तुमच्या सर्व अनुभोगाक मान दिवन 1-2 संगती आमी उलोवया 1-2 संगती 11 वरार जस्ट आमी रावोवचें फादर चेतन खंय गेल्यारय थंयसर वेळ जाताना तक्षण रावयता म्हणलें सगळ्यांकी कळीत आसा आनी तुमकांय कसलेंय प्रोग्राम करतना कसलेंय फंक्शन जाताना पयलें सांगा इतल्या वरार सूर जाता तितल्या वरार सूर करा तितल्या वरार सूर करिना जाल्यार थंयसर येवन बसुल्ल्यांक तुमी इन्सल्ट करतात ते कित्याक काम नासतना येवन बसल्यात कितें टायमार सूर करचें आनी टायमार आखेर करचें 11 वरार म्हळ्यार 11 वरार त्या दळा
लोक वॉच पळयना शर्मा वेदाळे चलता पयलें शर्मा 10 मिनटां जाताना वॉच पळोवंक सुरू करतात पयस जावन शर्मा 12 मिनटां जाताना लग्गी हण्ण पळयतात शर्मा 15 मिनटां जाताना काणा लागीं व्हरतात शर्मा 20 मिनटां जाताना आलयतात वॉच कांय म्हणी रावलांगी म्हणून हे असले समस्ये येनात आरंभ करतना 10 वरार आरंभ 11 वरार क्लोज कित्याक म्हळ्यार 12 वरार म्हाका आनी एक प्रोग्राम वचोंक पाद्र्याबान सांगले बरी ह्या देखुनाचे उपरांत मिस जावन आमचो करचो नाका आमी ह्या मध्ये आमी 1-2 गजाली हांगासर करया पयलीं हांवें सांगलें तुमकां कळीत नातली रॉकेट सायन्स म्हजे लागीं कांय ना पूण एक असलेंच काजारी हे हॉल आसलें थंयसर एका जोड्याचे 50 वर्सांचो जुबलेव चलतालो लग्नाचो कितल्या जाणांचो 50 वर्सांचो जुबलेव जाला हांगासर 1 2 3 4 5 ओ व्हेरी गुड तांकां 1-2 ताळयो भेटया गे खंडीत म्हज्या लेखार आजकाल कोण 50 वर्सां उणी वर्सां ती विशेष न्हय म्हणून न्हय 50 वर्सां संभ्रम केल्लीं आसात तांकां एक विशेष मेडल दिजे कित्याक तरण्या जोड्यांक एक उदाहरण जावन एक देख जावन असल्या एका संभ्रम चलताना MC आसा पळय MCच्या हातांत मायक आयल्यार कंटिन्युअस उलोवचें तो थंय हांगा पळयतालो कितें उलोवचें हांचे विशयांत उलया तांचे विशयांत उलया आनी कोणा विशयांत उलया म्हणटाना थंयसर दिसलें एक आब आनी व्हडली माय बसून जेवतात वो लागीं गेलो हांचे विशयांत थोडें कांय उलया आतां आब आनी व्हडली माय कितली प्राय तुमकां आमकां जाली 90 आनी कितली सारकी कळीत नात वो तें दाळ व्हडलें एक आवड आयिल्लें पळय तें दाळ जाल्लें काजार आमचें आनी कितें सांगलें म्हळ्यार कोणा डेट पुरो कोत्ता आसा तशें म्हळ्यार म्हाकाय म्हजी डेट कोत्तना एकेकांत एक डेट आसा कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना आमी इस्काला वचून आसल्या मांयक आपोवचें इस्कालाक ताका येवन एक सेरसी इस्कालाक एडमीट कर मांयक टायम ना कामाक वचाचें अशें वचून एक दीस सडन आयली मांय कडेन विचारलें प्राय कितली ताका प्राय एक 500 वर्सां जातीत आयज ಇವತ್ತು जून 1ಗೆ 6 वर्सां ಅಂತ कोणान ता बरोवन घालें तशें जावन जून 1 म्हजो बर्थडे निज बर्थडे तो न्ही केदाळाकी दुसरो आसा ह्यो पुरो आमच्यो काणयो तुमच्यो काणयो हय गे तुमचे पैकी सबारात इंडियांत मस्त जण जल्माल्ले जून 1 कित्याक म्हळ्यार त्या दिस इस्काला सेरशिल्लें डेट गोत्तू ना केदाळा म्हणून सो अशें त्या आबानी व्हडली मायली विचारतना इतली प्राय म्हणाली लागीं वचून पळयतना दोगांय जेविनात आब मात्र जेवता व्हडली माय ताच्या तोंडाक पळोवन बसल्या ह्या MCक भारी इन्स्पिरेशन आयलें आबा व्हडली माय तुमचो एक मोग किरा साळेरीचो मोग तुमचो असलो मोग ह्या प्रायेरी येदोळ पळोवन हांवें आब म्हणालो वय गे हाका पळोवंकूच पडलो व्हडली माय म्हणाली मोग गे मात्ते गे दोगांय केसचे आमकां एकच सेट्ट पयलें ताचें जावन मागीर न्ही हांवें जेविचें असल्यो थोड्यो संगती घडटात पूण हातूंत एक भोव सोबीत लिसांव आसा दोगांयनी एक सेट्ट यूज करता पर्यंत आमचें कुटुंबा जिवीत बाळवाचें केदें व्हडलें लिसांव पळया दोगांयक एकच सेट्ट कांय तोंदरे ना पूण तितले मुसर आमचें कुटुंबा जिवीत बाळवाचें तर मोगाचें न्हू 1-2 संगती ज्यो हांव केदाळय सांगता अशें मलगड्यांच्या सांगोड्यांत इंग्लिशांत एक उतार आसा ग्रेसफुली एजींग म्हळ्यार कुर्पे बरीत कुर्पेन बरोवन उतार प्रायेक पावचें एक विपर्यास पळया भुरगीं ल्हान आसतना एक वर्स तांचो बर्थडे करतना कोलो संभ्रम वाती भेटयतात 1 वर्स चड जालें आनी 1 वर्स चड जालें 3रे वर्स चड जालें आनी ती कांय तरणाट्या प्रायेक टिनेजर्साक पावतना व्हडलो संभ्रमंत जावं दी आमचो क्रिज्म पयलो कुमगार असले पुरो व्हडले संभ्रम 18 वर्सांक पावतना तो भिरांकूळ संभ्रम तो येदो व्हडलो संभ्रम करीजे आनी हर एक बर्थडे संभ्रमतात लग्ना दीस संभ्रमतात वार्षिकोत्सव संभ्रमतात हे सर्व बारी सामान्य आमच्या मध्ये संभ्रम चलयचे पूण तेंच उतर प्रायेक पाय दवरतना कित्याक ना संभ्रम
रिटायरमेंटाच्या दुसऱ्या दिसा वचून एका मनशाक पळयल्यार ताच्या घरचीं पुरा वो जालां हाचें मेजरमेंट काडूंक मात्र बाकी आहा म्हणलें बरी पळयतात. कित्याक उत्तर प्रायेक पावतना संभ्रम ना. मोगाचेनो एक संगत हांगासर गरज आसा. परत्यान हांव रॉकेट सायन्स सांगना, आमकां समेस्तांक कळीत आसा. हर एका हंताक जिवितांत ताचेंच मोल आसा. आतां हाच्या उपरांत म्हाका थोडे विचारतले, फादर आमी चिंतूंकूच ना तुमकां 56 वर्सां म्हणून तुमचे जडिल्ले केस पिकिल्ले केस आनी पळोवन आमी 76 कोण ना म्हूण चिंतलें. पूण हांव पाती येता खंयच्या हंतार कशें आसचें तशेंच हांवें आसचें. हें बदलूंक हांवें कांय करूं ना, कांय सर्कस करूं ना. विकारान वडोल सांगलें आमी तरणाट्या बरी दिसाचे तें एक चिंत आपताचें. पूण गरजेचें कितें, जिणयेंत कितें येता तें स्विकार करीचें. आजकाल एक विशय काण घेया, काणाच्या प्रॉब्लेमान गी आनी खंयच्या प्रॉब्लेमान गी लोक तरणाटे तरणाटेच केस तांचे जडोवन वेतात, बल्ड हेड जातात. हाका कितें करचें? हाका बिझनेस दिवंक आमच्या कोडयाळांत आनी बेंगलोरांत बॉम्बेन मस्त जाण आसात. हें तेल घाला इतले केस येतात, तें तेल घाला तुमचे केस हांगा म्हणसर लांबतात, आनी तें नातल्यार विग करोवचे, हेअर ट्रान्सप्लांटींग आनी कितें 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 आसात, बरे पयशे करतात. म्हाका कळीत आसा आमच्या भारतीयांक एक पिशेपण आसा. आमची कात तितकेशे ब्रावन दवशी न्ही, काळशी कात म्हजी इल्लीशी धवी आसा, तांकां ती कात धवी करूंक बारी इंट्रस्ट. एक भुरगें आसलें बेंगलोरांत आसतना तांबळांचें, इल्लेशें सावळें, ताका ताची कात आनी तोंड धवें करचें म्हूण बारी आशा. ताका कोणेंगी सांगलें लिंब्याचो रोस आहा पळय तो तातूंत तोंड धुल्यार तोंड धवेंत जाता म्हणून. आमचें एक लिंब्याचें झाड आहलें, तातूंत फुलां जातालीं, पिंपरी जाताली. लिंबे दिसानातले अरे हे लिंबे खंय येतात म्हणून एक दीस हांव बसलो सोदून काडून, हे येवन पुरा लिंबे काडटा. खाल्याक विचारलें लिंबे, म्हाका कोणेंगी सांगलें ताचो रोस पिळन तोंड धुल्यार तोंड धवेंच जाता. हांवें सांगलें तुका सांगलें सामा, पूण तें लिंब्या रोस न्हय, इल्लेशें तेल तापयचेर आनी निर्दवर न्हू, तें इल्लेशें कांय तोंडार घाल्यार धवें जायत ना जाल्यार दुसरी खंयची वाट ना. म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी स्विकार करचें बारी गरजेचें. जावं काळे या धवे या आनी कितें कितें त्या त्या वेळार येता जिणयेंत स्विकार केल्यार एब्सोल्युटली आमकां कांय समस्या ना. ग्रेसफुली एजींग म्हणटात. प्राय जातना कोणेंगी सांगलें मस्त ग्रेस्त जातात खंय मनीस, प्राय जातना मस्त ग्रेस्त जातात. ग्रेस्त म्हळ्यार तकलेर रुपें येता, सिल्वर येता तकलेर, तोंडांत भांगार येता, भांगाराचे दांत कोणाच्या तोंडांत आहात गी आसून सांगनाकात कश्ट मागीर. पोटांत गॅसाक मस्त मोल, पोटांत फुल्ल गॅस आसता, आनी हाडांनी तेणे जॉयंटांनी पुरा लोंकडाचे स्टिलाचे रॉड आसतात, मस्त मोलादीक जातात. हे पुरा सामान्य मोगाळ भाव भयणीनो, हातूंत कांय विशेश ना, हें पुरा सामान्य. पूण हें सगळें स्विकार करचें बारीक गरजेचें. केदळा खंयचें तें सोड न्हू, तें बदलूंक प्रयत्न करचें. हांव तशें न्हय म्हूण दाखोवचें. 80 वर्सां आसतना एकलो 15 वर्सांचो चेडो धांवता, आमी धांवता म्हूण धांवचें. हें स्विकार करचें न्ही, हें आमी हेरां बरी जावंक प्रयत्न करचें. आमी केदाळे हेरां बरी संवसार कितें सांगता कांय आयकनाकात. तुमचे लागीं 60 वर्सांचो अनुभव आसा, मस्त पुरो, हळे तो तशें करता, वो अशें करता, आनी एकलो अशें करता. एडवर्टिजमेंट अशें सांगतात, तें तेल यूज केल्यार तुवें माडाक सडी येत, हें उपयोग केल्यार आनी कितें करियेत. भलायकी बरी उरोवन काणगेचे गरज, पूण असलें कृतक रितीर करच्या की आमकां कितें आयलां तें स्विकार करचें पयलो विशय. जिणयेंत आयिल्लें स्विकार केल्यार कांयच समस्यो आमकां आसना, कांयच प्रॉब्लेम आमकां आसना. त्या त्या वेळार त्या त्या रितीर जियोवचें. दुसरो विशय
उत्तर प्राय विशयांत जायती प्रेज्युडिसस आसात. कसले प्रेज्युडिसस म्हळ्यार पुर्वाग्रा, म्हळ्यार आज्यान लायिल्ल्या वडा रुखाक नातवान गळपास घेतलो म्हणून कोणेंगी कालंगी सांगलें तें आज काणगोन आमी तशेंच वेता. एक प्राय जाताना उडासाची सकत उणी जाता, डिमेन्शिया येता. कोणें म्हळें डिमेन्शिया येता? हांवें कितल्या जाणां प्रायस्तांक पळयलां म्हज्याकी बरो उडास सकत तांचे लागीं आसा. कितल्या जाणांक पळयलां म्हज्याकी बरी दोळ्यांची, हांगा कितलीं जाणां वॉकल गलनांतलीं आसात? अळे हांगा पुरो वॉकल गलनांतलीं आसात. कोणें म्हळें प्राय जाताना दोळ्यांची सकत या दिश्टीची सकत वेता? कितले जाण हांगासर इयरिंग एड घालना आसात, भोव उणे आसात, आयकूंची सकत आसा. तरच जाल्यार प्रेज्युडिसांक कित्याक पडचें आमी? सकत उणी जाता, अस्कत जाता, पिडेस्त जाता, दोळ्यांची सकत उणी जाता, आयकूंची सकत उणी जाता. आमकां कितें जालां तें मात्र आमी मानून घेवया. प्राय जाताना दोळ्यांची दिश्ट उणी जाता. कोणें सांगलें प्राय जाताना दोळ्यांची दिश्ट उणी जाता म्हणून? म्हजी दिश्ट उणी जाल्या, म्हाका उणी जाल्या, म्हाका प्राय जाय नासतनाच उणी जाल्या, ताका कितें म्हणटात? आनी एकल्या तरणाट्या या भुरगो 10 वर्सांचो भुरगो इतलें दाट वॉकल घालना आसा, ताका कितें म्हणटात? प्रेज्युडिसांक पडनाकात. प्रेज्युडीस म्हळ्यार पुर्वाग्रह. पुर्वाग्रह कित्याक आसचे गोताय? पयशे करूंक. पुर्वाग्रह आसचे बिझनेस करूंक. तुजी दोळ्यांची दिश्ट ना पडना, 40 जाताना जाली तुवें वॉकल घाली जेत. तुजी प्राय इतली जाली तुवें अशें करी जेत. तुज्या खातीर मिरयो पडल्यो ना, ताका हें क्रीम घाली जेस, नातल्यार मिरयो दिसतात. तुजे केस सडे धवे जावं कारंब जाले, ताका काळें घाली जेस. पयशे कोणें केले? पयशे केले तांणी, आमकां दिली फकत बेजाराय. तशें जावन खंयच्याय प्रेज्युडिसांक पडनाकात, पुर्वाग्रांक पडात. तुमकां कशें जियेचें तशें जिया. एकलो आमच्या शेजारा 80 वर्सांचो एक कुवेलाम म्हणून, 80 वर्सांचो, 79 आसतना ताणें MA करूंक सुरू केलें. MA युनिवर्सिटी मास्टर ऑफ आर्ट्स. MA करून 80 वर्सां 81 वर्सार MA डिग्री ताणें काण गेली. कोणें सांगलें 80 वर्साचेर शिकून वचो म्हणून? प्रायस तांचे ऑलिंपिक्स आसा, कोणगी गोल्ड मेडल हाडटा, आनी कोणगी सिल्वर मेडल हाडटा, आनी कोणगी इनामां हाडटा. कोणें सांगलें प्रायस तांणी स्पोर्ट्स करून वचो म्हणून? हांव म्हाका डिसायड करतां, तांणी कोणेंय डिसायड करची गरज ना. तुमकां तुमी डिसायड कर. तिका पळयलां हिंगी कितली चिरूक आसा, तूं पळय कोणशान पड. पापी प्रायस्त पिडेस्त तशें जावन तिचे बरी दावून करूंक जायना. तिका तिचें काम, हिका हिचें काम. तर हेरां सांगाता आमी कित्याक कंपेर करचें, कित्याक तुलन करचें, हें भोव गरजेचें जावन आसा. जावं मतीच्या सक्तींत, जावं कुडीच्या सक्तींत, जावं आमच्या दिश्टेंत, आयकोवच्यांत, ह्या तालेंतांत हेरांची दिश्ट हेरां लागीं कंपेर करचें आमी उणें करिचें. म्हाका ह्या घडये हें गरज आसा. कितलीं जाण मलगडे खंयच्या हव्यासांत आसात. एक गजाल सांगता, प्रायस चड उतर प्राय जाताना शिकोवंक कश्ट, शिकोवंक जायना म्हणून. हांव एक सुमार 5 वर्सां युरोपांत आसलो. एक पदऱ्याप आसलो आमच्या कम्युनिटींत. 80 वर्सां प्रायस. 80 वर्सां म्हळ्यार आमची 80 वर्सां म्हणा नाका, आमगेर हांगा काल जाता म्हळ्यार ल्हानपणार तरणाटपणार इतलें जरोन मनशांत जरोन वेतात. त्या देखून मागीर सकत उरना. युरोपांत तशें न्ही. आमच्या एक पदऱ्यापाची आवय आली 87 वर्सां, सदां मिसाक येताली. कशें? सायकल सोडून येताली. 87 वर्सांची सायकल वचून येताली. बरें करून कांय टेन्शन ना. तो पाद्र्याप 80 वर्सांचो. हांवें लॅपटॉप पुराय यूज करचें पळयलें. ताची एकच आशा, म्हाका लॅपटॉप शिकायचें, कंप्युटर शिकायचें म्हणून ताचे लागीं एक कोणेंगी गिफ्ट दिल्लें कंप्युटर आहलें. काणगोन म्हजें घरां शिकोवंक लाग. तुवें हांगा तावन वेचे भितर म्हाका हें कंप्युटर शिकयचें. तुमी पातयेनात. 1.5 म्हयन्यान तो कंप्युटर शिकलो. कंप्युटर कालें करूंक 80 वर्साच्याक? 80 वर्साच्या कंप्युटराक कितें करूंक म्हण हांवें विचारल्या वेळार
म्हाका म्हजे शर्माव टायप कर न्हू वचून वासिजे शर्माव युरोपान परवा वाचचे हांगाचे बरी स्पॉन्टेनियस सांगचे न्ही म्हजे पुरा शर्माव मिसाचे म्हाका टायप करन वचून दिजे आनी 1.5 म्हयन्या भितर तो कंप्युटर शिकलो आनी ते ताचे शर्माव टायप करन ताणें वाचूंक आरंभ केलो तर 82 वर्सांचेर कंप्युटर ऑपरेट करून नजो म्हूण कोणें सांगलें आमकां पुरो न्ही ते 9व्या जनांगाचें आमचो फादर एलोशियस आसा तुमकां कितल्या जाणांक वळख आसा गुर्तू ना तो सेंट एन्सांत आसा मस्त पिडेस्त 87 वर्सां ताका उबें रावंक जायना सारकें तो खंयचे घडये पळयल्यार लॅपटॉपाचेर आसता म्हळ्यार तांकां तांची सकत कितें म्हूण गोत्त आसा प्रेज्युडीस करन हेरां कितें सांगतात ते आयकोन आमची सकत या आमची चटवटिका उणी करची न्ही आमच्या जिणयेचो संतोश आमी होगडायता वतात तिसरो एक विशय सड्ड विशय सांगना तिसरो एक विशय आमच्या घरांत वर्सां आदीं टीव्ही नासली एक रेडिओ आसलो तो आमी आल्तारीर मुखार दवरचो हांगा सकाळीं वार्ते चित्रगिते आनी कितें आयकोवचें पयल्या आयली एक दूरदर्शन टीव्ही ती टीव्ही आयिल्ल्या वेळार खोली एक उमेद आनी खोलो संतोश शुक्रारा सांजेर 8 वरार घरांनी कोणी पळोवंक मेळना पुरा चित्रहार पळोवंक येतात कोणाच्या टीव्ही आसल्याच्या घरा आयतारा सांजेर कोणी ना पुरा एक हिंदी सिनेमा घालताले ताका तें पळोवंक वयचें त्या वेळार ताच्या पयलें आमच्या घरा हेर टीव्ही आसल्यो काणयो सांगच्यो फिंतुराची तसली आकर्शक विवर दिवच्यो टीव्ही रेडिओ आमच्या घरा आसल्यो कोण ती आमची मलगडी स्टोरी टेलर्स इंग्लिशान म्हणटा हांव आमची मलगडी आमचे काणयो सांगची काणयो म्हळ्यार खंयची अकबर बिरबलाच्यो काणयो न्ही जिणयेच्यो काणयो सांगची आज फिरगजेंत इगर्जेंत इतली पुरा तरबेती कार्यक्रम आसात वयगी काजार जावच्याकी तरबेती हांवें फाटल्या लागीं 22 वर्सांनी हांव लग्न जावच्यांक तरबेती दिवन आसा उडपींत शिमोगांत आनी हेर जाग्यांनी त्या वेळार एक मलगड्यान विचारलें आसा फादर हें कालें काजार जावंक तरबेती आमकां काजार जावंक तरबेती कांय नासली 12 भुरगीं जावनात गे आमकां आज तरबेती काणकोण कालें करतात तिणें सांगचें सारकें आज ट्रेनिंग प्रोग्राम प्री केना प्रोग्राम कुटुंबाचें प्रोग्राम हें सर्व आसा पूण वर्सां आदीं हें पुरा दिवचें संपन्न व्यक्ती तुमी जावन आसल्यात वाडच्या चेडवाक हळे गो आतां अशें जाता अशें बदलावण जाता अशें चलाजें अशें करीचें म्हूण कोणें सांगचें बुकांनी टीव्हीनी व्हिडियोनी पत्र्याबांनी सिस्टरांनी न्ही तुमी सांगचें आसलें आज ह्यो टीव्ही रेडिओ पुरो बंद जाल्यात चडावत टीव्ही रेडिओ बंद जाल्यात कित्याक ह्यो यांत्रीक टीव्ही रेडिओ आयल्यात स्टोरी टेलिंग जो तुमचो अनुभव सांगचो आसलो ह्या तुमच्या भुरग्यांक नात्रांक ते बंद जालां आज कोणाक तुमकां बुधबाळ सांगोंक आसा नात्राक व्हडली मांयक पळोवंक येतात नात्रां येवन थंयसर मोबायल काणकोन बसतात अशी जाल्या परिगत जे जिणयेचो अनुभव दिवचो तो चुकोवन गेला आज तर तो परत फाटी येजे आज जिणयेचो अनुभव सांगचो तुमचे लागीं हांवें सांगलें 85 वर्सांच्या मनशा लागीं 25 वर्सां प्लस 60 वर्सां अनुभव आसा वो वांटून घेजे वो सांगाचे हे सांगूंक अवकाश मेळना पूण अवकाश कर्ण काणगेजे अवकाश कर्ण काणगेजे आनी अवकाश कर्ण काणगोचें आमचेर आसा कशें वो अनुभव दिवचो एक तुमकां कळीत आसा पयलें कोका कोला येताना व्हडल्या व्हडल्या बोतलींनी आयिल्ले 2-2 लिटर बोतलींनी 2-2 लिटर कोका कोला काणकोन हांवें कालें करचें टॉयलेटाक वचचें त्या देखून तांणी 1 लिटराचें केलें 1 लिटर ही पियोंक जाता अर्द्या लिटराचें केलें अर्दें लिटर ल्हानशें 180 ml केलें कित्याक हें केलें इतली व्हडली आसल्यार कोणी काण घेना 1 लिटर ही काण घेना
अर्दे लिटरी काण घेना हें इतलें केल्यार एक गोठान पियोन बगलेक दोरयेत. हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार आज आमचे तरणाटे तेर्स म्हणनात म्हणटा एक अपवाद आसा. कित्याक तेर्स म्हणनात कळ्ळें तुमचे 5 कण इतले लांब जायत आज आमी तेर्स म्हणया 2 कण म्हणया इल्लें कन्सेशन 2 कण म्हणल्यार तेर्सत तो 1 कण म्हणल्यार कितें गरजेचें मागणें करचें गरजेचें. तूं 5 कण 15 कण या 50 कण गरजेचें न्ही. आमच्या तरणाट्यांनी मागणें करचें गरजेचें. आतां हांव मागण्या विशयान सांगूंक ना तुमचे लागीं. हांव कितें सांगता म्हळ्यार तुमी तुमचो अनुभव वांटून घेतना धाकट्या धाकट्या कॅप्सूलांबरी वांटून घेवचे. धाकटे धाकटे कॅप्सूल गुळयो मोठ्या रितीन वांटून घेवचे. एक उडपी आसतना एक प्रायस मनीस आसलो थंय ताणें येवचें. हांव बिजी आसतलों विसपाच्या घरा येवन उलोवंक रावचें. सादारण एक 2 घंटे उलयतालो. 2 घंटे उलयल्या उपरांत ताणें कांय चुकोवन म्हजे कडेन विचारलें जाल्यार फादर हांव काल उलयलो म्हाका एक शब्दय वचचो ना. थोडे फावटी आमची गजाल तशी जाता. रिटायरमेंट जाल्या उपरांत प्राय जाताना कांय काम आसना खंय म्हणी वचून उलया. पूण तो मनीस आयकता की म्हणलें तुमकां कळीत ना. आनी आमी उलोवचें आसलें इतलें लांब करून उलयल्यार ताका आयच्या दिसा कोत्ता सिनेमा व्हिडियो पुरो वचून आज कितें आयल्यात रिल्स आयल्यात. 15 सेकंडां रिल्स कोत्ता मोबायलार. मोठ्ठे कॅप्सूला लेकार उलयल्यार तरणाटे भुरगीं आयकतात. तुजे काल रामायण इतलें लांब ना मोठ्ठे एक ही गजाल मोठ्या रितीन बऱ्या रितीन ह्यो काणयो ह्या जिणयेचो अनुभव दिवचो तो खंडीत तरान दिजे. नातल्यार आमची भुरगीं नात्रां हें सर्व होगडायतले. तर हांवें तुमकां फकत 3 संगती सांगल्यो. 4थी एक संगत सांगून हांव आखेर करतां. आमचो वेळ 11:30 वरांक पावलो. 4थी एक संगत मोगाच्यान हांव तुमकां थोड्यांक ही बरी जावची ना जाल्यार हांवें मस्त जाणांक सांगलां. प्लस हांव उजवाडाचो संपादक आसतना तांतू लांबायक ह्या विशयान हांवें बरयलां. एक संपादकी हांवें बरयल्लें. तें बरयल्या उपरांत मस्त जाण वडील येवन म्हजे कडेन फादर हें तुमी बरयल्लें भारी बरें जालें म्हणाली. कितें तें तुमची भद्रती जायनासतना मूठ सोडिनाकात अशें म्हणून बरयल्लें. हाचो अर्थ कितें? आमच्या आवय बापायकांनी वडिलांक भुरगीं म्हळ्यार भारी मोग तांचे खातीर जीवच दितात आनी दिजे. भुरग्यां खातीर आमचें सर्वस्व आसचें. पूण तुमी भुरग्यां बरी जाताना तुमकां कसली भद्रती हें सवाल रियेंतल्यान विचारचें. भुरग्यांचो मोग करिनाकात म्हूण सांगना. पूण कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं मस्त अनुभव आसात. आज सगळो दीस दिल्यार हांव असली एग्जाम्पलां तुमकां दितां. भुरग्यांचेर जायतो मोग दवरून भुरगींत सर्वस्व म्हण लेखून आपलें सगळें दिवन हात धुल्ले. आज तांच्या डायबिटीस गुळयां खातीर तांचे लागीं पयशे नात. मोबायल फोन रिचार्ज करूंक 100 रुपया तांचे लागीं नात. दाक्तेरा लागीं वचोंक आपन व्हरूंक तांचे लागीं कोणी ना. असल्यो काणयो मने कथे हरी एकल्याच्या घरांत आसा. त्या देखून फकत इतली मात्र जागवण तुमकां कळीत आसा जाल्यार काळी जिल्लेशें घट करचें पडटा. आज म्हज्या फेसबुकाचेर हे म्हणी घालें जाल्यार तरणाटे पुरो म्हाका गळी मारतले. आमच्या आवय बापायक नाका जाल्ली बाळबोध सांगून आयल्यात. ही बाळबोध न्ही, तुमची भद्रती पळया. तुमची भद्रती पळया. कित्याक म्हळ्यार प्रायस्त जातना तुमी भुरग्यां बरी जातात, अस्कत जातात, आदार नातले जातात. आदार नातले जाताना भोव कश्टांची गजाल. त्या वेळार सारकें उबें रावंक, सारकें घट आसूंक, भद्रती आसूंक तुमची भद्रती तुमी पळयचे. त्या उपरांत मात्र तुमच्या भुरग्यांक या हेरांक जें कितें तुमचे लागीं आसलें तुमी वांटून दिवयेत आनी तांच्या बरेपणाक पळयत. पूण खंयच्याच कारणान तुमची भद्रती पळयनासतना पुरा कालचे दिसा आमच्या फेस्ताक शिमोगाचो बिस्प आयिल्लो. तो शर्माव सांगतालो दिवचें मस्त तरान दिवयेत म्हणून. तो एक तसो फेमस शर्माव मस्त जाणांनी आयकला जावयेत.
उश्टें दिवचें उसणें दिवचें आनी दुसऱ्या तरांनी 6-7 तरांचें दिवचें आसा. ताणें म्हळें बरें दिवचें खंयचें म्हळ्यार पुसून दिवचें. हेरांक दितना पुसून दिवचें, खंडीत पुसून दिवचें, पूण तुमकां सांजेर जेवणाक आसा की म्हूण पळयचें. फाल्यां सकाळीं कांय म्हणी आसा की निस्पेज म्हूण पळयचें. फाल्यां पिडेस्त जातना कितें करचें म्हणून पळयचें. तुमची जबाबदारी भुरगीं नत्रां तांणी घेजे, पूण एखाद्या वेळा घेना जाल्यार तुमी तुमचे इतल्याक जियोंक साध्य आसाचे. ह्या देखून हांवें सांगलें तुमची भद्रती पळयनासतना मूठ सोडिनाकात, घट्ट मूठ धरा. कितले मसूर ही मूठ घट आसा कोणेंय कांय करूंक जायना. मुठी भितर आसा कोणेंय कांय करूंक जायना. केदाळा ही मूठ उक्ती जाली असलें सर्व गेलें तर मागीर आमी कोणायकी दुरसोन कांयच फायदो ना. त्या देखून ह्या विशयान थोडी समजणी गरज आसा. समजणी तुमी येदोळूच 12 जाणांनी सांगले बरी तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमची जिणी जरयल्या, तुमचें सगळें जिवीत दिलां, जायतें दिलां. हें भुरगीं तुमकां कांय करतीत म्हणले खातीर कोणेंय करूं ना. तें बँक न्हय. भुरग्यांक आज केल्यार फाल्यां आमकां पळयतीत म्हणलें एक चिंता आसचेत, पूण तें चिंताप 12 फावटी सत जायना. त्या देखून हरी एकल्यान आपणाची भद्रती सांबाळची. भोव बरें. निमाणें आखेर करता 2 मिनटांनी. तुमच्या घरांनी थोडें पोरणें भांगार आसत न्ही गे? सांगा नाकात. तो आमचो व्हडलो साईब येवन तेंय व्हरूंक हा मागीर. भांगार पोरणें भांगार कालें करतात. ते दाळा भायर काडटात. भायर काडून पळयतना देव म्हज्या काली धूळ मेळ्ळें आनी पुरा बसला. वचून सोनारा लागीं व्हरून ते इल्लेशें पॉलिश करयतात. पातयेण्याच्या सोनारा कडेन नातल्यार तो तांतले इल्लें मारूंक हा. पॉलिश करून परत्यान हाडटात. ते पोरणें भांगार धुळीन आनी पुरा बुडुल्लें परतून परजळीक जाता पयलींचे बरी. ताचें मोल कुस्कूट उणें जायना. भांगाराचें मोल दिसान दीस चडटा. तुमची जिवीत तशेंच जावं तुमचें कुटुंबा जिवीत आनी हर एकल्याचें जिवीत तें एक पोरणें भांगार जावं प्राय जाल्यार त्या देखून पोरण्या भांगारा बरी जालां जावयेत, पूण तवळ तवळ पॉलिश करची गरज आसा. एक बरो एक्सरसायज सांगून हांव तुमकां आखेर करता. हांगासर एक्सरसायज करूंक अवकाश ना. आतां जीं कोण तुमचे पैकी काजारी आसात घरांत, प्रायस्त जातना एकामेकाक उलोवचें उणें जाता. कित्याक म्हळ्यार उलयनासतना तीं एकामेकाक बऱ्या तरान समजतात. काजाराच्या सुरवेर पळया घुसघुसू खंय पळयल्यार उलोवचें दोगांयनी. काजाराच्या पयल्या वर्सा दुसऱ्या वर्सा काजार जावन 50 वर्सां आसतना 50 वर्सां जातना एकामेका अप्रूप एक शब्द उलोवचो. कित्याक उलयनासतना एकामेका तीं समजतात. उलयनासतना समजतात. हे एक्सरसायज काले म्हळ्यार दादलो आनी स्त्री आसात तुमी एकामेका 50 वर्सां आदीं काजार जावन 50 वर्सां म्हळीं 50 वर्सां आदीं तुमी एकामेका लागीं कशें उलयतल्यात. तुजे दोळे पळय नकेत्रां बरीं आसात, तुजें नाक बळ्याचें बरी आसा, तुजें तोंड बळें आनी कशें आसा. तसलें थोडें परत्यान उलोवंक प्रयत्न कर न्हू जोगी. तशें करूंक जायना जाल्यार बरें करन प्रयत्न करियेत. हें तुवें एक करची सांगटेरांची कडी म्हळ्यार म्हाका बोटां लेवन पुरो जाता. एक एप्रिशिएशन कितलें बरें तूं रांदताय. ह्या तुवें घर सांबाळची रीत पळयतना म्हाका अजाप जाता. इतलें सर काम तुवें केलें. ह्या स्त्री दादल्याक म्हणटा तुवें येदें व्हडलें कुटाम कशें सांबाळून हाडलें, इतलें कश्ट काडन. ताका इल्लेशें एप्रिशिएशन म्हणटात. बरे शब्द आमकां सगळ्यांक जायचे. बरे शब्द आमकां सगळ्यांक जायचे. ताकाच हांवें सांगलें ताळयो पेटचें बारी गरजेचें. एकामेका तुमी असलें बरीं उतरां उलयल्यार जिणी आनी इल्ली फुल्ले बरी जाता. आनीक 1-4 वर्सां वांसिया म्हूण जाता. हांवें चिंतलें वो कालिंगी म्हूण, पूण हाचे लागीं असलें काळीज आसा. कितली बरी गजाल. हर एकल्यान प्रयत्न करचें. एकामेकाक इल्लेशें एप्रिशिएट करचें. आमच्या खोडयाळ घरांक ते इल्लें बारी पाटी जाल्यार धरून व्हण घालतात. बरें उतार एक आमच्या लागीं आमचें बारी अप्रूप. त्या देखून घरांत असलें एक बरें उतार जायचें एकामेका लागीं. कित्याक म्हळ्यार एक स्त्री आपल्या दादलो बरें एक उतार उलयता म्हूण कितलो आशेता. म्हजी एक भयण आसा बेंगलोरांत. ताणें खंयचें नेसण न्हेसल्यार
भायर कोणीय सयरे आसूं दी कोणीय आसूं दी त्या दादल्या मुखार अशें वचून रावंक आसा. ताणें तकली लायल्यार भारी खुशी. हें पुराय इपर आमची धाकटे धाकटे संतोश जिणयेंत अशें केल्यार जिणी आनी इल्ली मुखार व्हरया म्हणून धैर्य येता. देवा म्हजो उडास कर म्हण उडास तो केदाळय करता. तो उडास करना जाल्यार आमी संतोशान आसना. पूण ताच्या बदलाक जिणी आनी इल्ली संतोश बरीत करची, जिणी आनी इल्ली फुलचे बरी करची, जिणी आनी इल्ली आकर्शक करची गरज आसा. तर मोगाळ भावा भयणीनो, थोडे अशेंच कांय बरयल्ले थियरी रॉकेट सायन्स कांय न्ही, म्हज्या अनुभवांत आसतले थोडी उतरां तुमकां हांवें सांगलीं. ही जिणी आसा संतोशान जियोवच्याक प्राय गजाल न्हय. 25 वर्सां प्राय 60 वर्सां अनुभव आनी हो जावन आसा आमचो. निमाणें तुमकां हांव 2 संगती आशेतां. एक फावटी एक प्रायस्त जोड्याक बरें मागतना अशें हांवें सांगलें. ह्या प्रायस्त जोड्याक तांच्या 50 वर्सांच्या लग्ना दिसा आमी एक इनाम दिवचें. कितें दिवचें? तांकां एक व्हडलें आने दिवया आमी. आने. अरे आने काणकोण कालें करचें पसून कोणाक जाता तें? आने म्हळ्यार हस्त न्ही. आ म्हळ्यार आरोग्य, ने म्हळ्यार नेम्मदी. समेस्तांक तुमकां अशें एक व्हडलें आने मुखल्या दिसांक. एक आरोग्य, सगळ्यांक आरोग्य जाय जें समाधान एक. ताच्या की दुसरें कांय जाय की आमकां? आरोग्य आनी नेम्मदीच्या सोडून हेर कितेंय जाय की आमकां? खंडीत नाका. त्या देखून एक भलायकी आमची बरी आसूं दी, नेम्मदी समाधान आमचें थंय आसूं दी. आनी आमी तुमचे खातीर ह्याच संगती खातीर एकामेका खातीर आमी मागया. आनी आतां मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना तेंच हरी एकल्याक आमी मागया. तुमकां वेळाक म्हज्या म्हाका दिल्ल्या ह्या अवकाशाक तुमकां देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरें करूं. जोरान आमी हर एक फावटी डॉक्टरा कडेन येता. प्रायज जातना म्हण न्ही, भुरग्यापणांतावन आमी डॉक्टरा कडेन येता. आनी डॉक्टर एक तरा ना जाल्यार एक आनी एक तरांनी आमकां कितें म्हणी सजेशन करता. आमच्या भलायकी कशी आसा, भलायकी कशी सांबाळची जाय, खाण कशें खायच जाय, खंयचें खाण बरें, तसलें पुरा डॉक्टर आमकां सांगता. आनी आमी तें आयकता. पूण थोडे फावटी आमी करना. डायबिटीस आसलो, शुगर आसलो तो खालें करता, गोडशें खायनाका म्हणटात. पूण ताणें हेचें तेंत तें मूय आसलें बरी, साखरे बरी. पूण आमकां आशा आसता. पूण आमी थंयसर त्या खाणाचेर कसले एक बंद हाडीत जाय आनी आमी खंयचें खायत जाय, कशें खायत जाय. आनी प्राय बरोवन येतना आमी कशें ह्या खाणाक हुंदून जियेत जाय म्हणलें आमकां हर एकल्यांक गोश्ट आसता. पूण ह्या विशयांत सडीत अनुभव जोडुल्ली आमचे संगी आसात. मानेस्तीन लिझा किरण रॉड्रिगस, नॅचरल न्युट्रिशन थेरपिस्ट आनी डायबिटीस एज्युकेटर. हेची वळख दिवंक सिप्रियन मिनेझस हाका हांव मुखार आपयता. मानेस्तीन लिझा किरण रॉड्रिगस हिची वळख. नॅचरल न्युट्रिशन थेरपिस्ट आनी डायबिटीस एज्युकेटर जावन आसा. 2010-2012 SJEC हातूं मार्केटिंगा हातूं विशेष रितीर MBA पूर्ण केला. 2013 आनी 2014 पदवा कॉलेज ऑफ कॉमर्स हातूं वाणिज्य आनी निर्वहन उपन्यासक जावन सेवा दिल्या. 2015 ते 2021 पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेट क्रेडीट विभागांत क्रेडीट निर्वाहकी जावन काम केलां. 2021 ते प्रस्तुत तरबेती जोडून नैसर्गिक पोषण चिकित्सा आनी न्युट्रिशन शिक्षण तज्ञ जावन तरबेती दिवन आसा. तज्ञ डायबेटीक शिक्षण तज्ञ जावन आसा. पती माणिस जयसन सांगता जैस हेल्थ हाऊस नॅचरल थेरपी क्लिनीक सोलोन आसा. उत्तीम कार्यनिर्वाहकी जावन परजळटा. जैस हेल्थ हाऊस म्हणल्यार हेल्थ चॅनलाचेर स्पीकर जावन यूट्यूबार विविध तरबेती शिबिरां मांडून हाडटा. विविध कार्यक्रमांनी कार्यनिर्वहन केलां. विविध कोंकणी सकाळीक लेखन आनी अंकणां बरयल्यात. गायन, कविता बरोवचें आनी इव्हेंट चलोवच्यान ती हुशार. 6 वर्सांचो चेरको आनी 4 वर्सांचें चेडू भुरगें हांकां आसा. मनशाक भलायकी बरीत आनी संतोश बरीत जीवन चलोवंक जाय आसची कुमोग दिवचो जीवनाचो ध्येय इसो जावन आसा. म्हाका म्हणल्यार 20 मिनटां
ह्या 20 मिनटांनी कितले जाता तितले बरें तुमचे कडेन उलोवंक ट्राय करता पूण त्याच वेळार म्हाका तुमचे तावलेली जापी जायचे देखून इल्लोसो एक स्माईल म्हणी दिया म्हाका उलोवंक जायना जाल्यार व्हडना एक सुबीत एक हांसो एक 4 ताळयो म्हळ्यार तुमी आसात म्हाका आयकतात म्हणून जावचे खातीर मात्र आसा देव बरें करूं ओके आतां फस्ट सवाल म्हजे संवसारांतलो अतिग्रस्त मनीस कोण हांव भलायके विशयार उलयता जाल्यार हांव तेन्ना क्वेश्चन विचारता म्हणून तुमकां गोत्त आसा संवसारांतलो ग्रस्त मनीस बिल गेट्स वा वॉरन बफेट वा अंबानी वा कोणी न्ही पाद्र्यापान उडोवन सांगलें तुमी प्रायज जाले उपरांत तुमची मूठ सोडून नजो म्हणून आनी त्या मुठी भितर कोणा कडेन आने आसा पळय आने पाद्र्यापान सांगलें आनी उड आसा आरोग्य आनी नेम्मदी ह्यो 2 संगती कोणा कडेन आसात तो संवसारांतलो अतिग्रस्त मनीस तशें नेम्मदीन कशें जियोवचें म्हणून सांगून पाद्र्यापान उडयलो मिसा वेळार जावं दी ताच्या टॉका वेळार बरेंका तुमकां सांगलां आसतना हांव आरोग्य विशयान मात्र सांगता कोणाय कडेन भलायकी आसा आरोग्य वे भाग्य वय न्हय वय तशें तो थोड्यो एक 2-3 गादी आसात त्या गादींचेर हांव तुमचे लागीं उलोवंक प्रयत्न करता ओके आतां फस्टाक हांवें सांगचें खालें म्हणून सांगल्यार म्हाका येदोळ इंट्रोडक्शन दितना डायबिटीस एज्युकेटर म्हणून सांगलें आतां सडावत हांगा आसच्या पैकी हांवें कोणा पुरो डायबिटीस आसा हात उखला म्हणटाना 90% हात वयर वेतात वयगी कोणा पुरो डायबिटीस आसा वय 16 जाणांक डायबिटीस आसा 16 प्राय जावन येताना आतां 16 जाणांक 30-40 सतनांत सगळ्यांक डायबिटीस सक्रीचे आमी पुरो गॉड मनशां सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स ताका हांसोनात गे म्हणजे जोक समजतात की ना तुमकां ओके तर ही डायबिटीस म्हणली पिडा येवची खंयच्या कारणा खातीर टेन्शन येता येना टेन्शन एक कारण जावंक पुरो ल्हानशें बट मेन कारण आतां आमच्या कुडी भितर आमकां सकत मेळचें खंय तावन आमी खावच्या काणातावन सो सगळ्याक मूळ कारण आमचें जेवण ಊಟ बल्लवनिगे रोगविला देखून आमच्या खाणा जेवणांत आमी कितें आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा फ्रुट्स खायचे जिवें खायचें रांदे खायचें आमी खाताव पूण आमी कशें खाताव फ्रुट्स आमी 16 जाण कोडयाळ घरांनी केदाळा खावचे आमी फ्रुट्स सक्कळ जेवण जाल्या उपरांत राती बसून घट्ट पयलें जेवताव ताच्या उपरांत बसून फ्रुट्स खाताव वयगे रांदे खाताव आमी रांदे कशी खाताव आतां मोदी जाय म्हणजे फेस्ताक पोरो कितले जाणांची कितले भागाची पकवानां आहली 7, 9, 11, 13 आदल्या वर्सा म्हज्या मामयेन अरावंड 35 नमण्याची पकवानां केल्लीं घरात कोलो फुल्ल आहलो थोडी ब्रांक ओके देखून आमी रांदे खाता वय पूण आमी रांदे कालें करता उकडून सक्कडी सांगाता घालन ताका इल्लें पोण्ण घालन इल्लें मीठ मिरसांग घालन इल्लो मसालो घालन सत्यानाश करून खाता वय मो आतां हांव तुमचे कडेन एक सवाल विचारता हांव सदावत म्हज्या पेशंटा कडेन सवाल विचारता तुमचो एक हात कातरया आनी लावया जड लायल्या बरी सगळो मनीस भायर येता येना जडाचो एक फांटो कातरया गुलाबाचे जडगी दासावळाचे जडगी कलेय जड जावं दी एक फांटो कातरया आनी तो लावया सगळें जड जाता वयगे सगळें जड जाता आंब्याचो फांटो थोडे पुटी जायना बट थोडी लोकांचो फांटो आमी कांड लायलो जाल्यार सगळें जड जाता ताका पाळां फुटतात ताचे तोन आमकां फळांय मेळटात फुलांय मेळटा सक्कडी जाता आनी हाका आमी म्हणटा रिजनरेटीव प्रॉपर्टी वा हायेस्ट एंटी ऑक्सिडंट्स हे आसचे जडांत आनी जडांत न्हू हित वस्तू आमकां मेळाचे जाल्यार आमच्या कुडी भितर गूण जावची सकत उपजाचे जाल्यार ही सकत आमच्या कुडी भितर वचचे वयगी तर आमी गाय बरी वचून तण खावंक जाता जायना पूण रांदे थोड्यो जिवे रांदयेचे सालाद जावं दी जिव्या रांदयेचे ज्यूसच जावं दी आमी कण पियेता थोडी म्हाका म्हणटात फ्रुट्स खावंक आमकां दांत नात आमचे सेट आमकां साबोंक जायना तर तुमी कालें करी येता सगळ्या कडेन घरा मिक्सी आसता मू आतां मिक्सीनांतलें घर ना कोणना ओके देखून कालें पुरो तुमकां जिवें साबोन खावंक जायना मिक्सी घाला वाटा आनी पियेया ज्यूस कालें जाता तांतले आमी कोजांटी पुरो काण उडयत आसतना आमचे कुडी भितर बरें करून एब्जॉर्ब जाता वयगे आतां तर ಊಟ बल्लवनिगे रोगविल्ला म्हणटा आसतना आमी आमचें काण जेवण कशें सेवचें तुमी काण जेवण केदोळा सेवतात आतां 1 वरां जेवण म्हणून सांगलां तशें 1 वरां जाल्यार दक्षिण सकाळीं ब्रेकफास्ट कितल्या वरार 8 वरार दनपारां जेवण कितल्या वरार 1 वरार रातीचें जेवण कितल्या वेळार 7 वरार 8 वरार 11 वरार तुमी टायम पळोवन जेवचें की भूक लागतना जेवचें टायम पळोवन जेवचें की भूक लागतना जेवचें जाप दिया म्हाका इल्लीशी न्ही जावन आमी जेवी जे केदाळा म्हूण सांगल्यार केदाळा मुशेर तुमकां भूक लागना
ते दाळा मुशे जेवी नाकात पूण आज जेवा कित्याक म्हण सांगल्यार हांगा आयल्यात तांणी ते 3 वरां मुशे कावंटर ओपन तुमचे खातीर राखूंक जायना देखून आज जेवा बट आमी आमच्या घरांनी आमची भलायकी सांबाळच्या खातीर भूक लागता मुशेर जेवण सेविना जाल्यार बरें काल्याक रिजन कालें भूक लागची म्हळ्यार कालें मोबायलाचे नेटवर्क तुमकां केदाळा मेळटा सिग्नल मेळटा म्हणून आमी सांगता थोड्या भितरल्या जाग्यांक गेल्यार आलमारी भितर मोबायल दवरल्यार सिग्नल मेळना तशेंच आमच्या कुडी भितर आमचे सक्कड विश्वे एका सिग्नलिंग सेंटरांत तावन चलतात तर सिग्नलिंग सेंटर खंयचें आमचो मेंदू आमच्या मेंदवांत तावन आतां पॅरालिसीस जाल्ल्यांक थोड्यांक कोणाक स्ट्रोक जावन आसता वा आर मारून आसता तांची एक सायड वचून आसता तांकां तांच्या त्या भागांनी त्या विश्वांनी तांकां बळ आसना तांकां तांचे स्वंत कुशेन तो हात उखलूंक वा सकयल घालूंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार स्ट्रोक जावचें खंय आमच्या मेंदवा भितर वैगे त्या मेंदवाच्या त्या भागाक मार पडलो जाल्ल्यान त्या भागात हांव आमच्या खंयच्या विश्वांक सिग्नल येजे म्हळ्यार हात उखलूंक वा हात सकयल घालूंक खंय सिग्नल येजे ते सिग्नल येवचें कट जालां समजता गे उलोवचें ओके ते सिग्नल कट जालां जाल्ल्यान तूं आमी कालें करता मसाज केल्यार बरें म्हणून आयुर्वेदीक थोडे मसाज करतात आनी म्हज्या क्लिनिकाक येता आमचें क्लिनीक हांगा स्वामंजुरांत आसा सुमार जाण आमचे कडेन येतात नॅचरल थेरपी म्हणल्यार दक्षिण तुमी मसाज करतात गे म्हणून देखून हांव तुमकां सांगता आमी मसाज करिना मसाज केल्ल्या वरवीं कालें जाता कोणाक आर मारल्या सिग्नल ये जे जाल्ले हांगा तावन ते सिग्नल येनासतना तुमी काली त्या भागाक तुमी मसाज केलें जाल्यार असले मसल्स पाड जावन आणकी चड ताका मार पडचो चान्स आसा जाल्ल्यान कोणाक स्ट्रोक जाला एखाद्या वेळा डॉक्टरांनी तुमकां मसाज करनो जो म्हूण सांगला दयाकन मसाज करचे तले एक काम करिनाकात ओके आतां पाटी येवया आमी परतून आमच्या सिग्नलिंग सिस्टमाक सिग्नल म्हूण सांगल्यार भूक लागची म्हळ्यार आतां हें पोट खाली आसा ह्या पोटाक जेवण आमी सेवंक तें तयार जालां म्हूण सांगून फस्ट सिग्नल भुकेचे आमचे वेचे मेंदवाक आतां मेंदवाक तें भुकेचें सिग्नल गेल्ल्यान कालें जाता पोटा भितर आमच्या ॲसीड प्रोड्यूस जावंक आसा आमच्या पोटा भितरले ॲसीडाक आमी हायड्रोक्लोरीक ॲसीड म्हणटा तशेंच आमचे पित्तकोश म्हळ्यार लिवर म्हळ्यार सगळ्यांक गोत्ता आसा मो लिवरा भितर कालें आसता लिवरांतल्यान कालें प्रोड्यूस जाता लिवरान प्रोड्यूस जावचे पींत आमी म्हणटा तुका पींत साळवाल्यान सय बा म्हणून थोड्यांक थोडी म्हणटात पींत वोंकोन येता म्हणून आतां हें पींत म्हळ्यार कालें पींत बरें गी पाड पींत बरें गी पाड कितले जाणां पाड म्हणटात कितले जाणां पाड म्हणटात जाप दिया न्ही म्हाका चड टायम ना ओके पींत म्हूण सांगल्यार पीत नासतना आमी खेल्लें खाण बिलकूल जिराना थोडे पुटी कालें जाता आमी खेल्ले खाणाक पींत आमच्या लिवरा भितर प्रोड्यूस जाल्ले सगळे जिरवण एक वसना जाल्यार थोडे पुटी ते भायर वेता देखून पींत म्हणलें केदाळे पाड न्ही पींत नासतना आमी खेल्लें खाण बिलकूल जिराना देखून कालें जावंक आसा आमच्या पोटा भितर हायड्रोक्लोरीक ॲसीड जावंक आसा आमच्या लिवरा भितर पींत प्रोड्यूस जावंक आसा तशेंच इन्सुलीन खंय प्रोड्यूस जाता आमच्या मेदोची एका ग्रंथी म्हणून आसा पॅनक्रियास म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा तें तावन इन्सुलीन प्रोड्यूस जावंक आसा केदळा मुशे तुमकां भूक लागना हे सगळे काले हे पींत जावन दी हे हायड्रोक्लोरीक एसीड ह्या पोटा भितर आमचे कले पुरा हे रसा म्हणटा आमी वा हे रोज काले पुरो प्रोड्यूस जावंक आसात ते प्रोड्यूस जायनातल्या शिवाय आमकां भूक लागना देखून टायम जाला म्हणून भूक लागनासतना आमी जेवल्या जाल्यार तें काण आमकां जिराना काण जिराना जाल्यार कालें जाता कर्ण जिर्ण जाल्यार अजिर्ण जाता वय पूण अजिर्ण जाल्यार कालें जाता दुसऱ्या दिसा पेटांतलें मेळ्ळें भायर वचना देखून सडावत जावन प्रायेच्या मनशांक सडावत दोसचे तोंदरे जावन आसात कॉन्स्टिपेशन म्हण सांगल्यार सकाळीं टॉयलेट वा तुमच्या पोटांतलें मेळें भायर घालूंक जायनासतना बंदपास जावचे कस जातात देखून कालें करीजे फस्ट तुमी करूंक आसचें केदाळा म्हूण आसा तुमकां भूक लागना ते दाळा मुशे जेवी नाकात आनी जेवचें म्हळ्यार कालें थोडी म्हणटात आज एक मास्तेची कडी इतली बोरी जाल्ली हांव आज पोट भरून जेवलो वा पोट भरून जेवली म्हणून आमी करची दुसरी मिस्टेक पोट भरून जेवचें ओके आतां काल्याक पोट भरून जेवनो जोगी म्हण सांगल्यार आतां आमी केल्लें खाण पुर्तें जिराचें वैगी ते पुर्तें जिरचें केदाळा म्हूण सांगल्यार आमच्या पोटाची कॅपॅसिटी कितली आसा म्हळ्यार तुमच्या पोटा भितर एक बोशी शीत भरता जाल्यार तुमी जेवंक आसचें खाली 70 वा 3/4 वांटो मात्र म्हळ्यार आतां तुमी घरा जेवल्यात पूण खंय तुमकां आतां वसोंक पडलें थंय गेल्ल्या वेळार तांणी कांय खावंक दिलें जाल्यार तें तुमच्या पोटान सोंबाचें तितलो म्हणी जागो तुमी इल्लो दोरीचें पडटा काल्याक म्हूण सांगल्यार केदाळ आमी पोट भरून जेवता जे ॲसीड प्रोड्यूस जाल्या आमच्या पोटा भितर जे ॲसीड आमच्या पोटा भितर आसा ती पुर्तें जिरोवंक शकना
देखून केदाळे एक फर्स्ट भूक लागले शिवाय जेवी नाकात आणि दुसरे पोट भरून जेवी नाकात आणि जेवचे कशे काले जेवीचे सकाळी ब्रेकफास्ट काले करता 6:30 जावन इडली चटणी पानपाळे मुटली वैगे सकाळी उठले तक्षण थोड्यांक च्या नासतना जायना आपा एक च्या पियेना जाल्यार जाता आसात गे कोणा पुरो च्या नासतना दिसू देना तुम्ही ऐकाले आम्ही बँकान काम करताली बँकाचें काम म्हूण सांगल्यार इतल्या टेन्शनाचें काम सकाळी म्हाका एक कॉफी नासतना कोणी म्हजे कडेन उलयल्यार म्हाका संताप सडटालो वन्स अपॉन ए टायम पूण आतां सकाळी उठले तक्षण हांवें खंयचें फस्ट काम कालें गो तें हां उदा मागीर हांवें पियोवचें फस्ट सकाळी उठून एक ग्रीन ज्यूस नाल्यार कोलोय ज्यूस आतां ज्यूस म्हळ्यार कोलो म्हज्या वर्तान वालचे भजी आसा नेला बसाळे आसा ताचे उपरांत पालक आमी मार्केटींत हाडटा वा कुवाळो आसता ह्या पुरो संगतीचो ज्यूस आतां ज्यूस कोलो करयेत कोणाक पुरो डायबिटीस आसा सगळ्यांत तुमकां बेस्ट काण सकाळी उठले तक्षण ऊन उदकावर न्ही कुवाळ्याचो ज्यूस तुमी कोणे म्हणी वीक पियेल्या मनशांक पळयलां गे वीक पियेल्या मनशांक पळयलां वीक पियेल्या मनशान मोरच्या पयलें काल जाता वीक पियेलो मनीस मागीर मरता वय पूण मोरच्या पयलें काल जाता वोंगतात वैगे वोंगचें म्हळ्यार कालें आमकां कितें जाल्यार वोंग उदकडे सुरू जाता फूड पॉयझन जाल्ल्या वेळार वा पॉयझन एनीथींग वीच इज पॉयझन म्हळ्यार आमच्या कुडी भितर कालिंगी एक वीक गेला म्हणटाना आमची कूड ते वीक भायर घालूंक ट्राय करता कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रसताना आमी मोरोंक म्हणून ताणें रसूं ना आमच्या सगळ्या सिस्टमांत ताणें खंयचेय आमी विग्गींच्याक आमकां बादाक जायना अशें आमकां रसलां देखून कसलेय वीक जावं दी कसलीय पिडा वा कसलेय इन्फेक्शन वायरस जावं दी बॅक्टेरिया जावं दी जेन्ना आमच्या कुडी भितर येता आमची कूड ताचे कडेन सुमार फुडें झुजता पूण केदळ झुजोन सलवता त्या वेळार मात्र आमकां पिडा सुरू जाता त्या देखून कुवळसो ज्यूस कालें करता गे म्हूण सांगल्यार ही वीक वा आमी टॉक्सिन्स म्हणून कालें आमी इंग्लिशान म्हणटा ते टॉक्सिन्स भायर घालूंक बेस्ट वकात म्हूण सांगल्यार सकाळी काली पोटाक एक कुवाळसो ज्यूस थोडी म्हाका म्हणूंक पुरो म्हाका अस्थमा आसा म्हाका शेळीची पिडा आसा आनीक अर्ल्या टायमार हांवें कशें कुवाळसो ज्यूस पिवचो कुवाळो थंड आमी आमचें काण खराई थंडाई अशें पुरो म्हणून विंगड केलां वैगे हांवें तुमकां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार दुबयंत आमचो एकलो फ्रेंड आलो ल्हानपणांतावन कठीण अस्थमाच्या पिड्यान कश्ट जातालो आनी दुबयंत तुमकां गोत आसा तें थोडे पुटी डस्ट स्ट्रॉम वा धुळू येवची हें आसता आनी त्या वेळार ताका इनहेलर नासल्या शिवाय वा वखदां वा स्टिरॉयड्स काण गेल्या शिवाय ताका ताची पिडा सोसूंक जायनातलें आनी तले संदर्भार आमी ताका सांगलें तूं एक कुवाळ्याचो ज्यूस पिवंक सुरू कर सकाळीं कंटिन्यू 6 म्हयने तूं कुवाळ्याचो ज्यूस पियोन आतां ताका अस्थमाची पिडा ताची कंप्लीट गूण जाल्या तितलें एक बरेंपण देवान आमच्या प्रकृतींत घालून दवरलां जालां कालें गोत्तें तुमच्या आवय बापायक वा तुमच्या आबोडली मागीर विशयान चिंता 90 वर्सां 100 वर्सां पुरो जियेतली निमाण्या मुशेर एक पिडा आसा जाल्यार तांचें काम पुरो ती कण खाण घेतली वय मो तांचें काण जेवण कशें आसलें सकाळीं उठून बारीक सादें खाण तांचें एक पेज एक चटणी वा कालें ती खातालीं तें जिरयतालीं कित्याक काम करतालीं आमी कालें जालें ह्या दिसांनी आमकां 60-50 जाताना गांठी दूख बसोंक जायना शुगर सुरू जाता अलें पुरो सुरू जाता कित्याक आमी कालें सेवतां आमी कालें खातां तें भितर वेता मात्र शिवाय तें करसाना एकत करसाचें म्हळ्यार काम करीचें आनी तें जिरेचें आनी खंयचें जिराना खंयचें मेळ्ळें आसा तें भायर वचचें आमी कालें करता येता भितर वेता वय पूण भायर काडूंक आमकां बारीक कश्ट देखून कालें करया सकाळीं उठल्या तक्षण कोणाक पुरो डायबिटीस आसा तुमी करचें जाल्यार पयलें काम कालें गे म्हूण सांगल्यार तुमच्या घरांनी तुळस काळी तुळस जावं दी तांबडी तुळस जावं दी कली तुळस आसा जाल्यार पयलें करचें जाल्लें काम 10 ते 12 तुळशीचीं पानां आनी एक ल्हानशें कुडको आलें म्हळ्यार केदें व्हडलें म्हळ्यार तुमचे किन्नी बोटाची नाक्षी आसा पळय तें नाक्षी तितलें पातळ तें नाक्षी तितलें व्हड तितलेंच म्हळ्यार सड्ड आलें थोडें फुडें बरें न्ही एसिडिटी आनी परत स्टार्ट जाता देखून 10 ते 12 तुळशीचीं पानां आनी एक ल्हान कुडको आलें उठल्या तक्षण दांत घासच्या पयलें 10 ते 15 मिनटांक सोकास साबोन ताचो रोस पियेया हातूंत कालें जाता म्हूण सांगल्यार हें ऑर्गन एक्टिवेटर वा आमी खंयचे पुरो आमचे विश्वे भितर न्हिदल्यात म्हळ्यार आमचे पॅनक्रियास मेन इन्सुलीन प्रोड्यूस जावचें तले ताका हें उठयता जागयता आनी ताचें काम करूंक लायता देखून फस्टाक सुरवेक 10 तुळशीचीं पानां एक कुडको आलें ताचे उपरांत एक ज्यूस कोणाक पुरो कुवाळ्याचो ज्यूस पसंद आसा कुवाळ्याचो ज्यूस तुमी बरें करून ताची साल काडची
ताच्यो गिरोप काडचो आनी बरें मिक्सीर वांटून एका कुडक्यान पिळचे कित्याक म्हळ्यार तुमी कुवाळ वाटल्या उपरांत मस्त पातळतो तुमकां गळण्यान तो गाळूंक तुमकां जायना जाल्ल्यान नाल्लाचो रोस पिळ्ळ्यार बरी बरें एका कुडकान बरें करून पिळ्ळन एक ग्लास तो ज्यूस पियेया ताच्या उपरांत इल्लेशे फ्रुट्स खाया खाली पोटाक आतां फ्रुट्स म्हळ्यार थोडे म्हणटात आमकां डायबिटीस आसा डॉक्टरान केळी खावन वचो म्हळ्यात ग्रेप्स खावन वचो म्हळ्यात चिक्कू खावन वचो म्हळ्यात हले पुरा म्हणटात पूण तुमी खावचे फ्रुट्स खावंक वता देवान प्रकृतींत त्या सिजना प्रमाणे म्हळ्यार आतां एप्रील मेच्या टायमार आमकां बरे आंबे काजू पुरा मेळटात देखून त्या सिजनान जाल्ले फ्रुट्स तुमच्या घरा लागशीं न्ही म्हळ्यार आमी गांवचे फ्रुट्स खाले म्हणटा गांवची केळी घरा जाल्ले काले बरोबर तुमकां मेळटा जाल्यार 4 या 5 नमुन्याचे फ्रुट्स बरे करून घट्ट खाया भिये नाकात कित्याक म्हूण सांगल्यार डायबिटीसान गूण जावचेंत सकाळीं तुमी खाली पोटा फ्रुट्स केल्यान आनी हांवें गूण केल्यान सुमार जाणां डायबिटीस पेशंटांक इन्सुलीन जाल्ल्या पेशंटांक समेत 3 दिसां भितर तुमची शुगर कंप्लीट नॉर्मलाक येवन 3 म्हयन्यां भितर कितले हाय इन्सुलीन तुमी काणून आसल्यार तुमी कंप्लीट जावन गूण जावी येता देखून पयले फ्रुट्स खाया ताच्या उपरांत एक 10 वरां उपरांत मागीर भूक लागली जाल्यार मात्र सकाळीं घरा ब्रेकफास्टाक उरल्यांक कालें केलां एक चपाती घी एक इडली घी 2 पानपाळे घी खाया खायनाका म्हणून हांव सांगिना खाया पूण पयले एक ज्यूस मागीर इल्ले फ्रुट्स मागीर भूक लागल्यार मात्र उरलें काण ओके ताचे उपरांत येवया दनपाराच्या जेवणाच्या पयलें दनपारां तुमी 1 वरां जेवणची सवय आसा जाल्यार 1 घंट्या पयलें म्हळ्यार एक 12 वरां जाताना इल्लो सालाद खाया सालाद म्हणल्यार तक्षण तवशें कॅरेट वा तितलें मात्र न्ही कालें पुरो जिवें तुमकां बेंडून घालून खावंक जाता तें पुरा खाया आसात गी ओके आनी तिसरें दनपाराक आनी रातीक सेम राती तुमकां एक 8 वरां जेवणची सवय आसा जाल्यार एक 7 वरार इल्लोसो पयले सालाद खाया आनी ताच्या उपरांत 1 घंट्या उपरांत जेवा केदाळय जिवें आनी उकडलेले मिक्स करनाकात काल्याक जिवें आनी उकडलेले मिक्स केले दक्षिण कालें जाता तुमी केदाळा म्हणी तुमच्या किचन एक बाकेट आसल्यार सक्कडी ओट्टू गेल्यान कालें जाता कुसता वैगी कुसतना कालें जाता 5 नाडी आमकां लागगी आसा लागगी रावतल्यान खंडीत गोत नासतलें वैगी कुसले तक्षण घाण येता केदाळा जिवें खाण आनीक उकडलेलें खाण आमच्या पोटा भितर सांगाता वेता तें जिराना बागार कुसता आनी हाचे वरवीं तूं सुरू जावचें एसिडिटी आनीक गॅस्ट्रीक तुमचें पोट भुगलें थोडी म्हाका म्हणटात हांव तांकां डायट बरोवन दिता ती म्हणटात आमी फ्रुट्स केले सालाद केले सक्कडी केले बट भयंकर गॅस ते हांगा तोपता कशें गे म्हणून देखून हांवें तांकां म्हणचें जिवें खावच्या मदें आनी उकडलेलें खावच्या मदें एटलिस्ट 1 घंट्याचो वा अर्ध्या घंट्याचो म्हणी एक ब्रेक दिया देखून जिवें आनी उकडलेलें सांगाता खायनाकात कालें जाता जिवें खाण जिरवून एक दुसरे तरेचें मेकॅनिझम म्हळ्यार दुसरे तरेचें तें जिरता तशेंच उकडलेलें खाण दुसऱ्या तरेचें जिरता ताका जाय अशें ॲसिडाचें प्रमाण दुसऱ्यांत आसता त्या देखून तुमी केदाळ दोनी मिक्स करतात आमच्या मांड्या भितर सिग्नल्स प्रॉब्लेम जावन म्हळ्यार ते ॲसीड कालें जाता ताका खंयचें जिरयचें म्हणून पोटाक कळना त्या खातीर ते प्रॉब्लेम जावन जेवण जिरच्या बदलाक जेवण कुसता जाल्यार उरल्या पुरा प्रॉब्लेमाक स्टार्ट जाता देखून तुमच्या भलायकेची तुमकां जागृत करूंक जाय जाल्यार हांवें सांगचें जाल्यार एका पेशंटा फाटल्यान हांव 2 घंटे करसिता एका सेशनांत पूण हांगा म्हाका खाली 20 मिनटां मात्र मेळ्ळ्यान जाल्ल्यान सिंपल रितीर तुमी ब्रेकफास्ट कालें करियेत लंच कालें करियेत रातीचें जेवण कालें करियेत पूण मात्र हांव तुमकां सांगता पूण उरल्या पिडेची तुमची कली रिजनां आसात तुमकां म्हजे कडेन उलोवंक जाय प्रोग्राम जाल्या उपरांत हांव ते फाटल्यान आसता म्हज्या क्लिनिकाचें कार्ड तुमी काणून धर्मार्थ हांव तुमकां म्हजे कडेन उलयल्याक कन्सल्टेशन चार्ज म्हणून हांव काही काण घेना केदाळे म्हाका फोन करन म्हज्या क्लिनिकाक म्हजी भेट करन तुमी ह्या विशयान म्हजे सांगात डिस्कशन करी येता ओके अचानकी चडोवन सांगूंक वचना देखून सिंपल हांवें सांगचें भूक लागल्या शिवाय जेवी नाकात आनीक तुमचें पोट भरून जेवी नाकात हे 2 विशय आनी सांगाता तुमी कालें खातात कालें पियेतात सगळे इल्लें जिवें आसूं दी इम्पॉर्टंट सांगत आनीक 4 दोवी वीक आमी सदावत आमी आमच्या कुटुंबांनी सेवतांव आमी हें नासतना आमी जे आमच्या जिवन चलना मुखार दूद पिठो मीठ साकर आनी मैदा ह्यो 4 वस्तू कोणाच्या घरा भितर नात तांकां कसलीय पिडा आपडिना आतां दूद म्हणल्यार तक्षण सकडान हे पडी कन पळयलें थोडी म्हाका म्हणटात आमी पॅकेटीचें दूद पियेता पूण गायचें दूद पियेता म्हणून वीक पॅकेटीन घाल्यार विकत डायरेक्ट काडल्यार विकत वैगी पूण दूद कशें वीक जावचें कोणी सांगतात की म्हाका थोड्यांक गोत आसा म्हजी थोडी पेशंट हांगासर आसात तांकां गोत आसा हांवें तांकां सांगलां
दूध काल्या वीक ओके हांव टायम वेस्ट करना सिंपल ती तुमकां सांगता आवयक दूद म्हणून आसचें आपल्या बाळा खातीर आवयचें दूद आपल्या बाळशा खातीर मात्र तशेंच मनजातीच्या हर एका मनजातीक देवान दूद म्हणून दिलां आपल्या बाळशा खातीर मात्र म्हळ्यार गायचें दूद आसलें ताच्या वासराक आतां गायच्या दुदांत एक सिंपल एक वस्त आसा ताका आमी केसीन म्हणून एक म्हणटा केसीन म्हणल्यार प्रोटीन आसा तें वासरा खातीर गरज आसा आनी वासराक आसची 4 पोटां वय मो गायक 4 पोटां आसात गोत्तात की तुमकां वय आतां 4 पोटांनी कालें जाता एका पोटान जिरवान येतलें दुसऱ्या पोटाक वेता दुसऱ्या तिसऱ्याक वेता चवथ्याक वेता आनी ताचे उपरांतलें मेळ्ळें गाय भायर घालता पूण आमच्या कडेन आसचें पोट खंयचें आमकां अशें एकच पोट मनशाचें भुरगें जल्मातना 2 ते 3 या मॅक्झिमम 4 किलो आसता पूण गायेचें वासरू कितले किलो आसता उण्यार उणे 10-15 किलो आसता गे चडत आसता वय गे देखून कालें जाय मनशाच्या भुरग्याक जाय आसचें न्यूट्रिशन वा ताका कितल्या प्रमाणार गरज आसा गी ताच्या की मुस्त चड दुदांत आसा जाल्ल्यान तें दूद आमी पियेल्या वेळार आमकां तें जिरा ना दुदांतल्यो वस्तू म्हळ्यार गायच्या दुदांतल्यो वस्तू मनशा खातीर म्हणून कोरोनान जाल्ल्यान तांतूं आसचें एक्स्ट्रा फॅट एक्स्ट्रा प्रोटीन मनशाच्या जिवा भितर वीक जाता केसीन म्हणून हांवें सांगलें एक केसीन म्हणलें प्रोटीन कालें करता गे म्हूण सांगल्यार मनशाच्या जिवा भितर वचून ही एक मेळी वस्तू ही मेळी वस्तू जिवातून भायर वचना जिवा भितर जिरोंक जिराना ती वचून आमच्या कुडी भितर एक कडेन गरकन बसता आनी घट्ट बसता आतां घट्ट बसली कालें करता ओगेत बसता वीक ओगेत बसता ना आतां ही भितर गेल्ली वस्तू कालें करता म्हूण सांगल्यार आमच्या कुडी भितर इन्सुलीन प्रोड्यूस जावंक वा इन्सुलीन उत्पन्न जावंक आमी बीटा सेल्स म्हणल्यार आसतात ओके हे बीटा सेल्स कशे आसतात गोत्या पळोवंक केसीना बरी हीत आसतात केसीन आनीक बीटा सेल्स ही ट्विन्स आसल्या बरी पळोवंक एकसले एक वयने तुमी थोडे पुटी एका घरांत जवळीं भुरगीं आसल्यार तांच्या मदीं डिफरन्स कळटा की तुमकां थोडे पुटी कळटा पण चडावत जावन एकच तरेचे ट्विन्सां पळयतना आमकां डिफरन्स विगीच्या कळना तशेंच कालें करता हे केसीन आनीक हे बीटा सेल्स तांचे मदें आमची कूड कन्फ्युजन कणकाण घेता निजावन आमच्या बॉडीन कोणा मारीजे आमच्या जिवान कोणा माराजे केसीनाक मारीजे वैगी पूण कन्फ्युजन स्टार्ट करून कालें करता आमच्या बीटा सेल्सांक तो जुशी मारता बीटा सेल्स नात इन्सुलीन प्रोड्यूस जायना इन्सुलीन ना शुगर चड जाता देखून कोणाक पुरा शुगर आसा तुमच्या घरांनी दूद दही वा गाय येतावन कालें पुरा येता सक्कडी सोडा सिंपल सोडयेत गी परतून म्हणटात ना न्ही म्हाका चाय एक कुलेर दूद म्हणी घालीच येतलें नाल्यार जायना कस जाता तूं म्हणून अप्रुपाक पियेया नो प्रॉब्लेम काही मोरना गेल्यात ते कापी दितात इल्ली पिये नो प्रॉब्लेम बट सदां मोरना घेतल्याक सांगिना हांवें अप्रुपाक घेतल्याक मात्र अप्रुपाक इल्लेशें सवयेचें खाण घे कित्याक म्हण सांगल्यार मुस्तू कंट्रोल करूंक की जायना थोडे पटी अशें जाता खायचें पडटा अप्रुपाक व्हडना बट सदांक हें नाका ओके देखून तुमी सांगूंक पुरो दूद पियेना जाल्यार कॅल्शियम मेळना वयगी डॉक्टरान सांगलां कोणा कॅल्शियम म्हणून आसा दूद पियेचें म्हणून वये वय ओके तुमचे प्रमाणे संवसारांत आल्यांत व्हडली वा मस्त सक्ते वोंत मनजात खंयची हस्त आने आज आनेचो विशय मस्त डिस्कशन जाता येता तर आनेक हायेस्ट कॅल्शियम आसा जे वैगी व्हडले ताचे हाडां पुरो मस्त व्हडली देखून कॅल्शियम प्रमाण मस्त सड्ड आसा जे पूण अस्तीन खावचें काले अस्त दूद पियेता ताच्या आवयचें दूद अस्तीचें पील पियेता वय ताच्या उपरांत दूद पियेता लायफ टायमाक आज आमच्या मनशाचे प्रॉब्लेम कालंक वता सक्कडी मनजाय ताच्या आवयचें दूद मात पियेतात पूण मनशां आजकाल आवयो भुरग्यांक दूद दिनात पूण उरलें सक्कड मनजातीचें दूद मनीस पियेतात देखून आमी पिडेस्त जाल्यो देखून दुदांत कॅल्शियम आसा वय पूण कॅल्शियम सांगता ते मनजतींतल्यान येता जाल्ल्यान मनजतीचें प्रोटीन आमच्या जिवा भितर सल्फर म्हणली एक वस्तू एक प्रोड्यूस करता सल्फर म्हळ्यार कालें तें इतलें हायली रियाक्टीव म्हळ्यार तें मुस्तू एक विकाळ वस्तू गी तें सल्फर आमच्या जिवातावन तशेंच आमच्या आनकिटींतावन भायर गेलें जाल्यार सगळीं आमची आनकिटी जावं दी आमचें सगळें पोट हुलपोवन वेता देखून आमची कूड कालें करता हें सल्फर भायर घालीचें जाल्यार आमच्या जिवा भितर आसलें कॅल्शियम वोण काण घेवन वा दुदांत आसलें कॅल्शियम वोण काण घेवन तें एक पिठो करून आमच्या जिवातावन भायर घालता देखून दुदांतल्यान कॅल्शियम मेळटा म्हणजे बेस्टें तातूंत आसचें एनिमल प्रोटीन आतावन आमच्या जिवा भितर आसलें कॅल्शियम भायर वेता देखून आमी चड कोण मनजातीचें मांस वा मासली वा आमी
मनजतीचे तावन येवचे वस्तू चड कोण खाताव तांकां कॅल्शियमाचे प्रॉब्लेम आणखी चड जाता शिवाय कॅल्शियमाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. ओके, देखून हांगासर हांव चड उलोवचें हांव बंद करता. तुमकां कडेन क्वेश्चन आसत जाल्यार दया करून सर येता, कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी 5 मिनटां मात्रात. वय कण्णाका पिये कण्णा च्या पिये अळे तुमचे काणके दाळे ताजे क्वेश्चन तो म्हणटा चायेक आमी दूद घालतात तें घालनासतना दुसरे कशें पियेत गे म्हणून. म्हणजे हांवें तुमकां सांगचें एकत, तुमचें काण गरजेचें आनी मर्जेचें म्हणून 2 विंगड करून काण घेया. गरजेचें कालें आसा भितर वचून दी, मर्जेचें कालें आसा सोन सोडा. अप्रुपाक कोण ना. ओके, तूप आनी दही कोण आतां येता परतून गोरवान तावन देखून हांवें म्हळें तूप आनी ताच्या बदलाक तूं कालें कर. तुपा बदला तुका फॅट जाय जाल्यार प्युअर फॅट आमच्या जणांतून कलें फॅट येता म्हळ्यार नारलेल तेल. तें कलें नारलेल तेल उंच जायनासतना रिफायंड म्हणून कालें आसा तेलां आमी म्हणटा तातूंत वर्जीन एक्स्ट्रा वर्जीन म्हळ्यार गाण्याक घालन गाण्यातून काडलीं तेलां ती कशी जिवी तुमी इवन नारलेल तेल जाल्यार गाण्याचें नारलेल तेल 1 लिटर तुमी तेल पियेया तें तुमच्या जिवातून भायर येता. इल्लें उदकडे जावंक पुरो पूण भायर वेता. पूण केदाळां आमी एक तेल उन करता उन जाता तें तुमच्या जिवातून भायर वचना, तें तुमच्या जिवा भितर रावता. सिंपल एक्सपेरिमेंट तुमकां घरा करूंक जाय जाल्यार घरा तुमगेर गाण्याचें नारलेल तेल सगळ्या कडेन आसता वय मो, ताका एक कुलेर बुडया, खाली उदकान धुया, कुलेर नितळ जाता. इल्लें तुमी इल्लेशें हें करचें पडटा, साबण आनी कांय घालचें नाका, बरें करून धुया तें कुलेर नितळ जाता. तेंत उन केल्ल्या तेलांत कुलेर बुडया, खाली उदकान धुवंक ट्राय करा, जिड्ड वचना वय मो, ट्राय करा. तें सिंपल तुमकां देखून केदाळ तुमचे तुमी जिवे यूज करतात खंयचे म्हळ्यार नारलेल तेल एक्स्ट्रा वर्जीन गण्यातून काडिल्लें उन करी नासतना तुमी काण घेतात. कोणाक सकाळीं उदकडे जावं मस्त कश्ट आसात तांणी जिवे नारलेल तेलाचे 1 या 2 टीस्पुनां तुमी सकाळीं खाली पोटाक घेतलें जाल्यार पोट एकदम नितळ जाता. देखून गुळयो काणयोक वचनाकात. या आनी कसली सवाल? थायरॉयड आयल्यानी गुळयो काणगेचे म्हणटात. आतां थायरॉयड म्हळ्यार कालें आमच्या हांगा हसर अशी ग्रंथी ताका आमच्या नॅचरल थेरपींत आनी डायटांत आमी हें सोमाकन काण घेत. ताका तुवें म्हाका येवन मेळ येता, हांव तुका कार्ड दिता, तूं म्हाका फोन करून पर्सनली येवन मेळ. ताका म्हळ्यार मस्त टायम लागता, हांगा म्हाका सांगूंक जायना, सुमार अर्दो घंटो जाय. त्या खातीर तुका हांव पर्सनली मेळटा. या जेवण जाल्यार उपरांत फ्रुट्स कांय न्हू, हांवें कालें सांगलें तुमी काली जेवणा उपरांत वा जेवणा सांगात उकडलेलें आनी जिवें मिक्स केलें तें कुसता. वा रे वा, ओडलता हांव ताळ ओपिनून बोम मारना आसा शुगर नाका गे माय म्हणून. ती म्हणटा म्हजे कडेन चॉकलेटां खावयेत गे म्हणून. अप्रुपाक एक चॉकलेट नाका म्हणून हांव. ओके, पूण तें डार्क चॉकलेट जाल्यार बरें, कित्याक तातूंत शुगराचें कंटेंट उणें आसता. कोको म्हूण सांगल्यार नॅचरल अशें तांणी येवचें. अप्रुपाक इल्लेंका ना म्हणना सदां नाका, जिवंक आशा जाल्यार ना जाल्यार सोड. ओके ओके, पिठो मीठ मैदा म्हूण सांगल्यार कालें तें गंद वांटून निजाव न्हू. गोव म्हणलो तूं आमच्या गांवची वस्त न्हयंत न्ही. गोव म्हणून इंडियाक आयिल्लो युरोपाच्या मेडिटेरेनियन रिजनांतून. मेडिटेरेनियन रिजनाक आमी सायन्स दिलें, आमी जॉग्रफी शिकल्या जाल्यार द ब्रेड बास्केट ऑफ द अर्थ म्हणटात. म्हळ्यार गोव म्हणून आमच्या पंजाबाक वा इंडियाक हाडलो असो ब्रिटिशांनी वा अली जाणां येताना तांणी हाडून हांगासर तो कल्टिवेट करूंक सुरू केल्लो. देखून गोव म्हणली वस्तू आमच्या जिवाक जायना. देखून चापात्यो जावं दी गोव हातूंत ग्लुटन म्हणून हें आसता. थोड्यांक ब्रेड केल्यार वा खाली जाल्यार एलर्जी आसता. देखून मैदा म्हणून सांगल्यार कालें गोव आनकी सर ताचे बैली सालांनी पुरा काडन मैदा म्हणून खावचें आसा पळय तें बेश्टें वेस्ट. तें इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट. तें भितर गेल्यार तुका ताचें मेळचें न्यूट्रिशन झिरो, ताचें कांय बरें पण तुका मेळना. मीठ हांव कालें सांगता गे म्हूण सांगल्यार आमचें टेबल सॉल्ट वा आमी पिठो मीठ म्हणून कालें घरांनी यूज करता तातूंत आसचें लवणांश खाली 2 या 3 नमुन्याचीं लवणां मात्र. आमचे बोन्स वा आमचीं हाडां 82 नमुन्याच्या लवणां तावन जाल्यान आमी ताका सेल्टीक सॉल्ट म्हणून सांगता. म्हळ्यार ह्या सेल्टीक सॉल्टांत 82 नमुन्याची लवणांश आसात. आनी ही लवणांश आमच्या जिवा भितर कांयतान येवचीं गो तें ही सेम लवणांश आसची दर्याच्या उदकान. देखून दर्याच्या उदकाक मीठ आनी आमी आमचें सगळें खोडें मीठ आमी कांयतान करता दर्याच्या उदकांतावन करता. देखून ती सगळीं अंशां त्या खोड्या मिठांत आसतात. पूण पिठो मिठान कालें जाता तें पिठो मीठ पिठो करन तें धवें जावचे खातीर ताका ब्लीच करन तातूंत आसलें सक्कड लवणांश काडटात जाल्यान तें आमच्या कुडी भितर गेल्यार ताचे तर आमकां कांय मेळना. मीठ यूज करूंक कशें खोडें मिठान दवरा तें पिठो करून यूज करा. पूण पिठो मीठ ब्लीच केल्लें मीठ तातूंत कांय येना.
देखून ते नाका रॉक सॉल्ट म्हळ्यार तेंचे रॉक सॉल्ट क्रिस्टल सॉल्ट हिमालयन रॉक सॉल्ट आनी पुरा वय ते पावडर म्हळ्यार तुमी वय तुमी परतून पावडर केल्लें कालें ते पावडर केल्लें मीठ तुमी दवरा उदक जाता वैगी खडे मीठ घरा हाडून दवरा विग्गी उदक जाता पिठो मीठ घरा हाडून दवरा उदक जाता तो जळता असो कसो सांग ग म्हाका बाय 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 आवडटा कारण म्हाका म्हज्या आंगाक जागृत रावूंक जाय दोळ्यांनी उजो तो जळता असो कसो सांग ग म्हाका बाय अरे आवडटा कारण म्हाका म्हज्या आंगाक जागृत रावूंक जाय चाल तुजी देखताना कास्क जाता बाय डोळे तुवें मोडटाना मस्क जाता काय चाल तुजी देखताना कास्क जाता बाय डोळे तुवें मोडटाना मस्क जाता काय नाजूक वदन तुजें वाऱ्यार दलोवन नाचपाक सांगात दी गो बाय धिमताना घाल गो उडकाना धुमकेच्या नादाक हालोवन पायजणा धिमताना घाल गो उडकाना धुमकेच्या नादाक हालोवन पायजणा Bucare, dance करे, come on. Nazaje, yes, come on. Ube raho. Yes. Bucare. Woo. Bucare. Rahul ne kara dance kara rahe hoye. Este dance kara, na Bucare. Yes, come on. Woo. Yes, come on.
ह्या मलगड्याच्या दिसा तुमी आयल्यान हें कार्य सक्सेस जालां त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दोगां जाणांनी एक स्त्रियांत एक दादल्यान दोगां जाणांनी येवची पळया विक्की मुखार येवचें. गेल्या वर्सा सामको उणो आसलो आनी आज हांव पळयतना सामको 3 वटांनी सडलो असो दिसता. देखून देवाक अर्गां आमचे मदें गेल्या वर्सा जायतीं जाणां आसलीं आज नात, थोडीं जाणां नात. तांकां देवान तांचो वेळ दिलो, तांकां आपोवन व्हेलें. येवच्या वर्सा आमी कितले जाण आसतले तें आमी नेनाव भोवशे हांव सुद्दां आसतो ना कोण ना म्हणटाना पंगडाक 30 जाणां भरती जातात, थोडीं जाणां उठून वेतात. ती नैसर्गीक प्रकृतीची सवय म्हणून हांवें म्हणचें आमकां म्हालगड्यांक हे आमच्या तरणाट्यांनी कातरी सभेच्या मुखेलपणान इतलें बरें एक वातावरण रचून दिलां न्हय आमच्या किसड थी बागी. कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाचें बेसांवय आसा आनी आमच्या म्हालगड्यांचें बेसांवय आसा. देखून तांचे दीस भोव बरें जावं दिता. आनी एक हांव सांगूंक आशेतां, आज कोण 40-50 वर्सांची तरणाटीं आसात, ताचे उणी आसात आनी कोण हांगासर आज आमी वचून आसा 95% आमी मुखल्या वर्सांनी आसची ना. पूण तुमी आज कोण 40-50 वर्सांची आसात ती ह्या जाग्यार बसून आसलेल्यात आनी ह्या मुखल्या स्टेजीर ह्या फाटल्यान आमचे मुख्य जनांग म्हळ्यार तुमचीं आतांचीं भुरगीं तो पात्र खेळटलीं ते बाग तुमकांय मेळो ह्या जाग्यार बसून तुमचें भोगणां त्या वेळार सांगू. निमाणें एक उतार, तें जड जिवनांतलें जड भारी अर्थां बरीच तरान तें मांडून हाडलां. ताचें विश्लेशण करचें जाल्यार आमी म्हालगडी आमच्या भुरग्यां खातीर हें जिवनांतलें जड जालां म्हळ्यार सक्कड आमच्या भुरग्यां खातीर आमी खर्चून काडलां आमचें जिवन. देखून सुखी बोडी जाल्या. पूण कितें तांचो उतरां बरयलीं आसात ती आमच्या भुरग्यांत हांव आमकां फाटीं मेळ्ळां म्हणली दुसकाय. हांव सांगना 100% पूण 90% आमच्या भुरग्यांचो मोग आमकां मेळ्ळा. ताच्या फाटल्यान ती एक चट्टी मातयेंत तें जड आसा. आमी जीवन आयिल्लो बाबर्थ बरोसो आनी देवबिरांत आनी देवाचे उतारस आमकां जीव दवरूंक शकलां. देखून शकना कोणें हें कार्य मानून हाडलें तांकां चड उपकारी म्हणान चट्टांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमकां बेसांव देव. म्हाका निज हांव आज फस्ट टायम म्हाका देवान हें बाग फोव केलां. तशें जावन देवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका सड्ड उरोवंक निज कांय गोत्तना जाल्यार म्हाका आंगाचें एक आज हें वातावरण पळोवन म्हाका मस्त संतोश भोगलो. कित्याक म्हळ्यार हांव देवाक हांव अर्गां दितां. हें कोण पळय हें चलोन व्हरता कार्य ती निजायकी बागी म्हूण आमी चिंतां. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या प्रायवंतां तें इतलो संतोश हाडूंक एक तांच्या मोतीक समाधान दिवंक एक अवकाश करून दिल्या त्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. त्या जेजून तांच्या काळजांत आनीक चड आनी चड एक वर्तें बाग तांकां फोव केलां. देखून म्हाका सड्ड निज उलोवंक वतना म्हाका म्हज्या काळजांत भोगले आज अनुभव उलोवंक हांव हांगासर भोगल्या. म्हाका मस्त वर्तो संतोश भोगलो. हें हांवें निजायकी फस्ट टायम पळोवचें. सत्य सांगचें जाल्यार म्हाका आज कितलो वर्तो संतोश भोगलो. म्हाका आनी म्हज्या घोवाक हांगा सांगता एक येवचें बाग फोव जालें. आनीक हीं उतरां खंडी जावन हीं उतरां आयकल्यार हीं उतरां हांगासर आसलीं उतरां आसल्यार मात्र आमच्या जिणेंत समाधान मेळटा, संतोश मेळटा. हें खंडीत जावन खरें म्हणून हांव ओप्पतां. देवान आमकां ह्या उतरां प्रमाणेच जिवनचे बाग आमकां फोव केल्या पुरो आनी आमकां हें आमी जिवंत आसता म्हणसर ह्या एका कार्याक देवान आमकां येवंक फोव केल्या पुरो म्हणून देवा कडेन हांव मागतां. तशेंच हांगासर आयल्या सकडांक हें आज कार्य कोणें सकड चलोवन मेलांगी आनी आमच्या सांगाता सकड कोण सांगाता मेळ्ळ्यांगी तांकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव पयलें म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजान तान अर्गां दितां. हे वर्तें बाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी आमच्या विगाराक आमच्या सहायक विगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसल्या
सुमेस्तांक देव बरें कर म्हणटा आनी हें सोलोवन व्हेल्लें आमच्या कथोलीक सभे खातीर हांव मस्त देव बरें कर म्हणटा आनी म्हाका सड्ड न्हीज कांय उलोवंक वचना हें म्हाका बाग एक अवकाश म्हाका देवान फावो करून दिल्लो देखून हांव हें म्हाका देणें देवान म्हाका न्हीज दिलें हें हांव काणयेन हांव उगेच बसून जाल्यार खंडी जावन देवाक हांव मेसूंची ना हीं 2 उतरां देवान म्हाका उलोवंक फावो केल्ल्या खातीर हांव दर्या देवाक हांव काळजान तोंड अर्गां दितां. देव बरें करूं तिणें उलोवंक गोत्तू ना म्हूण न्हू सुमार उलयलें पूण तें तातूंत एक सर बरेंपण आसा कित्याक म्हळ्यार पळया कोण पळय ते मुखार येवन उलोवची एक आशा करतात तांकां ती एक सकत तांच्या कुडींत वाळटा आमी केदाळ पळय मुखार येता थंयसर उतरां तिची बोगणां ऑटोमॅटीक आपापीच जागी जाली आनी सबार रितीन ती उलोवंक सुरू केली ते पात्रापांकी पळयलें पळय ती एक जबाबदार पळय तिच्या मोतीन ती दिसले तो एक रूखी पळयलो तिणें आनी सगळें देखून मोगाच्या न्हू केदाळे आमी मुखार या आमी येदोळू सोलवाल्या म्हणलें आमची बोगणाप आसचें नाका आमी खंय साथ दिया थंयसर आमी मुखार या आनी आमी बऱ्या तरान धैर्यान जिया. आतां आमचो अध्यक्ष उलयता. लास्टाक अध्यक्षाक दवरलो हांवें एक 15 मिनटां पयलीं विचारली स्टार्टींग उलयना लास्ट उपकार आठोवची उतरां हांव उलयता म्हूण तशें जावन कार्यदर्शी दिल्लें. आमची फिरगज बांदून कितली वर्सां जालीं फिरगज हांगा जावन एक सवाल तुमकां म्हाकाय गोत्तू ना. वय 42 इयर्स जाले हांव ह्या फिरगजेक येवन 25 इयर्स जाले. येदोळ म्हणसर म्हाका तुमी सांबाळ्ळा मलगडांनी तुमच्या बेसावान ह्या 25 वर्सां ह्या फिरगजेंत अवस्थीकरण आसा इंगड इंगड उद्देगान गेल्यात जाल्यार आतां एक 10 निमिशां म्हाका टायम दिजे त्या देखून तुमच्या कडेन जेवणाक एक 120 एक 10 निमिशां काण घेवन मागीर तुमकां जेवणाक वयर आशिर्वाद घालतलो. त्या देखून आतां पयलें सपना सल्डानान ह्या आज सुरवेर खेळ केले ताचे भोवमान सांगता तांणी येवन मुखार येवन विगारान नाल्यार सहायक विगारांनी मुखार येवन ते भोवमान दिजे म्हणून व्हडलें वॉकल त्या स्पर्धेन जिखल्यात रॉबर्ट बॅप्टिस्ट व्हडलें वॉकल आसलें मनीस रॉबर्ट बॅप्टिस्ट विगार बापाणी मुखार येवचें आनी खजानदार खंय गेला खजानदार येवच्या वर्सां ह्या फंक्शन येता म्हणसर तांचे पयशे दवरल्यात खजानदारान ते दिजे आनी ह्या कार्यार मलगडी मनशां कोण म्हणून सोदून काडलें तातूंत मोंतू डिसोजा 88.5 इयर्स. आणि अन्य कसले माणेस्तीन सिसिलिया मिंडोन्सा 87 इयर्स. मस्त भुरगीं बाळां आसलीं माणेस्तीन मोंती डिसोजा 8 भुरगीं आहात. हांवें 14 विचारलें कोणी ना आतलीं 8 भुरग्यांची आवय माणेस्तीन मोंती डिसोजा. आवय आवय येवना आवय चुकलो येगत तें दोनी हां टॉवेल गेम्स कोलो टॉवेल म्हण गोत्तुना इल्डा फेर्नांडीस व्हडलो तोलागी धाकटो तोला गोत्तुना व्हडला फेर्नांडीस. Camille San Jose Firgaz 42 इयर्स जावन 43 वर्सां चलतात. कातोली सभा हो मंजेरो गटाक जावन 27 इयर जातात 20 आनी 7 वर्सां जालीं. फाटल्या सबार वर्सांतान हें मलगडो दीस हांगा हो मंजेरो फिरगेचेर चलोवन आसात. हांव अध्यक्ष जाल्लो हे दुसऱ्या अवधेक जाला. हांवें गेल्या वर्साय केल्लें ह्या वर्साय करनासा. त्या देखून तुमी इतल्या व्हडल्या संख्यार हांगा रायल्या
तो म्हाका संतोष. हें कार्य मांडून हाडूंक मुख्य कारण जावन आसा आमचे विगार बाप आनी सहायक विगार बाप गोवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त चार्ल्स पायस आनी कार्यदर्शी आतां लॉयल मंत्योरो ते वडोला आयिल्ले. तांकां तुमच्या नांवांनी आनी कथोलिक सभा हो मंजूर घटका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ही बरी वेदी हांगा आसा तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता सोंपता. ही वेदी तयार केल्ली आमचो फिरगेचो मानेस्त रोज एरेंजरचो मालाक आरोन डिसोजा. ताणें आमकां ही वेदी धर्मार्थ जावन कथोलिक सभेक दिल्या. तांचो धर्मार्थ सेवा आमच्या फिरगजीन चलोवन आसा. कोण म्हणी वाड्याची नाल्यार कुटुंबाची कोण म्हणी आसल्यार विगारांत एक गुलाबाचो तुरो काडून तांकां दिजे म्हणून विनंती करता. एक पोंता आयकला हो मंजूरचो असो मालक जावन आसा संतोष रिणा हागेरा. रिणा हागेरा आमच्या कथोलिक सभेचे मेंबर. तांणी धर्मार्थ जावन ह्या प्रोग्रामाक दिला. तांकां विगार बापांनी गुलाबाचो तुरो दिवन मान करीचे म्हणून विनंती करता. आयची सकाळची कॉफी पोळार दिल्लो मनीस जावन आसा एवर्शन इलेक्ट्रिकल्स राजेश मंतोरो. नांव सांगनाका म्हणलें आमच्या कथोलिक सभांत खंयचेंय नांव सांगनासतना प्रोग्राम ना. नांव सांगचें पडटा. त्या देखून हांवें नांव सांगचें कितें म्हळ्यार न्हय तो हांगा ना. इलेक्ट्रिकल कडेन हांगा सावंड सकाळी दिता. ताकाय ताच्या कुटुंबाकी आमी कथोलिक सभे तर्फान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वावराक आमी बरें मागता. आयचे जेवण आयचे बिस्केट आनी उदक दिल्लो मनीस कोण म्हूण गोत्तू ना. जाल्यार तो मनीस जावन आसा कथोलिक सभे सांदो फ्रांसीस कुटिना आनी फॅमिली अमृतनगर हे वाड्याचो सगळे. आयचें जेवण आमकां प्रायोजक दिला 3 कुटुंबांतां. एक धर्मगिरी वाड्याचो मनेस्त जोसेफ डिसोजा आनी रेशमा. ती दुबयतान आयिल्ली ही प्रोग्रामाक आयल्यांत हांगासर तो आसा. ताणें मुखार येजे आनी विगार बापातान पुलाचो तोरो काडचे म्हणून विनंती. आनी एक मनीस जावन आसा हो मंजूर वाड्याचो मनीस रोनाल्ड डिसिल्वा. तोय कुवेतान आयलो. ताचे कडेन आमी विचारले मलगडेचो दीस आहा म्हूण ताणें आमकां फुर्त सहकार दिला. ताणें मुखार येवचें. आनी एकली मनीस आसा म्हणजे तूं बेंगलोरांत वावर करना आयक्या कंपनींत हांगाच आसले आमच्या वाड्यांत आतां बेंगलोर वावर करता. ताणें ह्या जेवणाक सहकार दिला. आयचें जेवण कोणाक दिवचें म्हणून चिंतचें. कोणाक दिवंक जायना. म्हजे वटो आसो तो पावल फेर्नांडीस. ताणें सकाळतान ब्रेकफास्टाचें जेवण ट्विंकल कॅटरर्स ताणें अरेंज करचें. आमकां सांगाता वटू आसचें आमी. त्या देखून पावल फेर्नांडीस तुवें मुखार येवचें. विगार बापातान आमच्या कथोलिक सभाचो मान स्विकार करचो. धन्यवाद पठयता आमच्या ह्या क्वायर आमकां रेडी केला डेनिस गोन्सालीस. ताणें आमचे कडेन येवन विचारलें क्वायरेक आमी करता मलगड्या मनशाक म्हणून. आमी विचारून ताणें बऱ्या रितीन मिसाचें क्वायर केलां. तांकांय तांच्या पंगडाच्या सर सोन्यांक आमच्या कथोलिक सभा गटाक हो मंजूर गटाका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वयस्याच्या भुरग्यांनी डान्स करून तुमची मनां दादोशी केल्या. तुमची मनां तांच्या संतोशान तांची डान्स करून तुमकां वंटेली केलां. तांकां वायसीएस भुरग्यांक तुमकां तुमच्या फुडाराक बरें आशेता आनी आयच्या कार्याक कथोलिक सभे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. उपकार आठयता. आयज येवन हांगासर सकाळी हांव कोण संपण मुल्या व्यक्ती म्हणून चिंतून आसलो. 4 नांवां करून गेलो. तातूंत निमाणें नांव आसलें आमच्या आईच्या फादरार चेतन लोबोचें. आमच्या वाचपा सकाळी एमसीन म्हळें निमाणो आसलो पयलो जाता. हांव त्या वाटेन येताना फस्ट तेका फादरा कडेन विचारतना सक्कडी टायम ना म्हाका त्या टायमार इंगड आहात प्रोग्राम म्हणून. जाल्यार ताणें म्हजे
प्रायोंचो दीस म्हणून सांगले मलगडोचो दीस म्हणून करेक्शन केलें तांणी आनी म्हळें ह्या कार्यक्रम घेता तक्षण तांणी कंप्युटरार घाले आनी तांणी म्हळें दुसऱ्या सायल्यार हांव मेळटो नासलो दुबय वचूंक आसलो ते फिक्स केलें मागीर हांव तांचे कडेन उलोवन आज वेळार ते आयल्यात ताकाय आनी हांगा येवन आमचे फिरगजगारांनी येवन न्यूट्रिशन फूड तुमकां कण्णाच्या विशयांत कडेन माहिती दिल्या लिजा किरण रोड्रिगस हय तिकाय तिच्या कुटुंबाकी कथोलिक सभे हो मंजूर घटका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसांग वावराक आनी तुमच्या फुडाराक बरें मागता. अकरेचें जावन हांगासर आसा आमचें चित्रण करता कडेन व्हिडियोग्राफी केला विनोद गंगोळी दिव्यवाणीर. आमी आज खंयचेय प्रोग्राम केल्यार हांगा मात पळयता हे प्रोग्राम रेकॉर्ड जावन संवसारभर एक दीस तो पयस करता ताकाय आमच्या कथोलिक सरबार हो मंजूर घटका देव बरें करूं म्हणटा तांकां एक सहाय्यक विगार बापांनी तुरो दिवन मांडकरीच्या विनंती करता. आयचे हे कार्य वेळार सुरू करून वेळार आखेर केला. MC आमचो कथोलिक सभा संदो रोशन हे आमकां मत आनी डान्स करून आमची मोना केळकर कडेन आमकां सुरवेर टॉनीक दिल्ले बरी सपना साल्डान केळयलां ताकाय कथोलिक सभे हो मंजूर घटका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकी सुकल्यार उडास ना जाल्यार म्हाका बक्षिया कार्यक्रमाक लांब जाता आनी जाल्यार एक 2 निमिशां उलयता 2 मिनटां. उडोलो आमच्या उपाध्यक्षान तांच्या भाशणार सांगलें तुमी चल्ली वाट आमी झरोवन आसा. वय तुमी मलगडे मनशां 43 इयर्स जावन आसात आनी आमी आनी एक 7 वर्सां गेल्यार बंगाराच्या फावडार पावता. तुमी जरयल्ली वाट बंगाराची वाट बंगाराच्या वाटेन तुमी आमकां वाट दाखयल्या त्या बंगारा वाटेन आमी आतां चलोवन आसा. फाटल्या 25 वर्सांनी म्हाका ह्या फिरगजेंत येवन रावोंक फावो केल्ल्या कामेली सांजुजे फिरगजेच्या पात्रोणाक आनी हांगासर त्या दाळाक 450 कुटुंबां आसलीं 1000 कुटुंब जालां. आज येद्या व्हडल्यान ही प्रगती जाय जाल्यार येदो मुसर सेवा दिल्ल्या सर विगारांचो सहाय्यक विगाराचो संघ संस्थांचो आनी तुमी आसात मलगडी मनशाचो तुमचो उपकार बावडटा. तुमी सल्ली वाट आमी ह्या बंगाराच्या वाटेर आमी चलोवन आसा. तुमी दाखयली वाट आज ह्या बंगाराच्या फावंडार 1000 कुटुंब जावन हांगा पावला. त्या देखून हांव ह्या पिरगेचे येताना 20 वर्सां आदीं पयलो उपाध्यक्ष जावन आसलो माणेस विक्टर पिंटो. ताणें म्हज्या घराचे उक्तावणा कार्याक बरें मागिल्लें. ताणें म्हणलें बरें कुटुंब बरो मनीस आमच्या फिरगेचे फावो जाला. त्या देखून ह्या 11 वर्सां ह्या फिरगेजेंत म्हाका इंगड संस्थांनी प्रतिनिधी गोरकार गवळी परिशद मागीर फायनान्स कमिटींत आतां 2 वर्सांनी सक्कडी फिरगेच्या संघ संस्थेन म्हाका सेवा करूंक उपाध्यक्ष जावना. उपाध्यक्षाचो इतलोच पावर म्हाका आसलो त्या टायमार म्हळ्यार तसो पूत उपाध्यक्ष जावन आसलो जाल्यार तो हर एक विशय म्हजे कडेन विचारतालो करतालो. तशें जावन ही फिरगज आज एका अंतर पावल्या म्हणच्या धैर्यान म्हाका सांगूं जाता. येवच्या म्हयन्यांत म्हजो गुरकार गाय जाता 11 वर्सां. तशें जावन गुरकार ना जाल्यार हांव ह्या फिरगेजेंत आसता म्हणसर ह्या फिरगेचो कुटुंब आसता म्हणसर म्हजो संद आसता म्हणसर ह्या फिरगेजेंत सेवा दिता आनी तुमचो सहकार आसता तुमच्या भुरग्यांक यशस्वी जावं दी म्हूण आशोवन म्हजी 2 उतरां समाप्त करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उलोवंक वचता आनी नेटे उलोवया जायत्या वाड्याच्या फेस्तार उलयता. देव बरें करूं. विकार बापांक सहाय्यक विकार बापांक समेस्तांक देव बरें करूं. कोणाक तर नांव सोडून गेलां आमच्या कथोलिक सभे संध्यांनी हांव अध्यक्ष जाल्यार कथोलिक सभेच्या हें म्हजें कार्यक्रम न्ही कथोलिक सभेचे कार्यक्रम 240 जाणांचो जिनियर संध्या आहात. ह्या वर्सा 50 जण कार्यकारी समित्या तांणी मांडून हाडले. तांच्या सहकारण जाला उद्देदारांक आनी सर कथोलिक सभेच्या संघाक एकात्र उतरान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हाका सांगा दिल्ल्या प्रत्येक आनी परोक्षांक देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. कथोलिक सभेचो अध्यक्ष मानेस्त पॅट्रीक लोबो तांच्या काळजांतली बोगनां उसारल्या खातीर आतां हांव मुखार आपयता आमचो सहाय्यक विकार रमणादेव बाप ऐवन अश्विन. तूं मुखार येवचें देवाची आशिर्वादां जेवणाचेर मागून घेवची. दया करून समेस्तांनी एक घडी भर उबें रावचें. सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या दिसाक आमी तुका अर्गां दिता.
कथोलिक सभा वामंचर घटक हांचे तर्फेन मांडून हाडिल्लें होमलगड्याचो दीस आज आमी आचरण करता आसतना हे सर्व तांच्या सेवेक आमी अर्गां दिता व्हरतो संतोश मोग आमी नियाळून संगत संपल्या आतां हो वेळ आयला जेवणाचो वेळ प्रत्येक जावन सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेवण सेवल्या वरवीं आमचो माया मोग आनी दृढ जावं आनी तशेंच उर्बेन आमचें जिवीत फुडलें कितें आसा तें सारोंक जाय असली कृपा आमकां समेस्तांक तूं फावो कर सांज सुसे ह्या फिरगजीचो पात्रोन आमकां समेस्तांचेर तुजी नदर घाल हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. दिव्यवाणी